सक्रामेंता भक्ती मोना कलत्या काळज करता तुका नामा समय आराधन तुका आमच्या सगळ्या सत्ते सगळ्या मनान सगळ्या माझ्या काळजान सगळं माझ्या जीवात तुका आराधन करूंक मेळिल्लो व्हरतो अवकाश नवे वर्स आमी पाय मेट तेंगल्लेंच आमकां मेळ्ळा आनी एक व्हरतो अवकाश मोगाचेनो थकले आमी बघूया आराधन नमस्कार आमी करूया सम्या जेजू नमस्कार तुका संसारासो उजवाडतो काळोख धांवडावसो समाधानेसो प्रकाश पाकोसो संसारासो उजवाडतो काळोख धांवडावसो समाधानेसो प्रकाश पाकोसो तुका मेळो काशेतां आत्मीक सकत लालेतां तुका मेळो काशेतां आत्मीक सकत लालेतां हरी एक दिसा भोगच्याक तुका आमी अत्रेतां आराधन आराधन सक्रामेंता भक्ती मोना कलत्या काळजा करता तुका नामा जेजू नाव जेजू पवित्र नाव ते जेजू सगळे सक्ती नाव जेजू आमच्या दोन्ही हात वयर करून म्हणया जेजू 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 येसुवे 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 जीसस 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 हालेलुया 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 जेजू पवित्र नाव ह्या नावाचा वरती सगत तस जेजू आमच्या मुखा आमच्या मदगात आमका सगळे सक्तेन बरोंक टू मेक अस पावरफुल ताजे ते वरते नाव ऐकत असताना सगळे वाईट सक्ते तरतरतलो कित्याक पवित्र ताचे नाव पवित्र देव तो आमकां सगळ्यांक बरें करचो देव जेजू आणि ताच्या नावांत आज आमी रावता असतना मोगे छपान आनी वेळेनो आमची काळजां संतोषान उमाळोनी उल्हासोनी आमी सदांच हुरूपान बरोंक सुडसुडी जावच्याक ताचे नाव आमकां आदार त्या देखून आमी चड जावन म्हणटा
जेजू तू आमचो आधार, जेजू तू आमकां जाय, आमकां सोडून वचनाका, कित्याक जेजू आसतना हर एकी आमकां बरेपण लाभता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. उबे रवया मोगाच्यानो. एक घडीभर तुमचे दिश्ट जेजू वयर लायात. ह्या जेजूच्या जल्मा देखून कितलोसो संतोष आणि उल्हास आज संवसारात वाढला. आज संवसारात ह्या जेजूचे नाव अति उत्तम नाव सगळे बरेपण हाडून सकला. कितलोसो लोक हारी हारीने म्हणल्या बरे जेजू लागीं धांवून येता, जेजू कडेन मागता, जेजू म्हणून ताका उलो मारता. मात न्ही, जेजूचे नांव काड परत्या तरान ताका आपयत आसतना जेजूय तुका आनी म्हाका आपयता, ताच्या गोपान तो लिपयता. मात्र न्ही, ताच्या त्या नांवान ती म्हाका सकत दिता. म्हजे ते उणेपण तो नपयस करता. जेजूचे नांव वर्ते नांव जेजू म्हाका आपयता, जेजू तुका आपयता, तसो मोग करूंक तो आपयता. हे कांतार आमी गायता आसतना मोगाचे नांव ताचे ते आसते ती वर्ते जिविताची जर तो म्हाका आनी तुका दिता. जेजू आयला तर खरो संतोष उल्हास आमचे थंय बरोवंक आयला मोगाचे न्हू. त्या देखून आज आमी व्हडा संतोषान जेजू सांगता आसा जाय. नवे वर्स आमकां मेळ्ळा, हॅपी न्यू इयर, बरे नवे वर्साचे उल्हास म्हण आमी एकामेकांक दिल्यात. देवाची माता बरी माय आमची आवय जावन दिल्ली जावन आसा. आनी आज तस जेजू आमचे सांगता आसतना संतोषान उल्हासान जेजू तुका म्हाका तस करो उल्हास भोगोंक, ते संतोष भोगोंक, समाधानाची येवंक, आभारी काळीज हो परमेश्वरा उपकार ठेवचे काळीज, आर्गां दिवचे काळीज तो आमचे जावन अतिरेकता. जेजू म्हाका आपयता. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, पळयता, वेंगेन ताच्या तो घेता, तो घेता, म्हाका म्हजी बक्षिता. जेजू म्हाका आपयता, आपयता, मोगान म्हाका पळयता, 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 वेंगेन ताच्या तो घेता, तो घेता, तो घेता. म्हाका म्हजी बक्षिता. जेजू बडा प्यार. जेजू जेजू आपल्या जेजू का जेजू 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 म्हणून आपयता. सगळे कर्जाच्या गुन्हे येताना आपयात. जेजू 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 फक्त जेजू हरी एका कष्टांत नका देवराको. तुझ्या जिवितांत जायते सोकसाय बघोंक, जायते बरेपण बघोंक तो तुका आपयता आनी म्हणटा हांव तुज्या सांगता आसतना भिवची गरज ना. हांव तुज्या सांगता आसता तुका जायते बरेपण दिवच्याक, तुका बरें करच्याक हांव आयला. आनी खंडीत जावन तस जेजू ताचें नांव काडटा आसतना मोगाचें न्हू आमचे थंय निरासकपण पयस सरता, उदासपण आयुश्याय आमच्या काळजांत आमी भायर घालूंक शकता. आनी जेच्या वरत्या नांवान आसा ती सगत घेवन आपण भायर तरान सुटसुडयन जेजूच्या मोगान बरोवन आमच्या थंय कितेंय उणेपण आसा तर ते भर्तिकन दी जेजू म्हण आमी मागया. जिणेन कंगाल जाताना 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 कळती दुकान बुडताना
जिनियन कंजाताना जेसु 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 हालेलुया 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 धन्यवाद वन करात प्रार्थना हालेलुया 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 जेसु 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 तुका मी म्हणता ह्यावेळा या सगळ्या वाटारात तुझ्या अस्तित्वाचा सम्या तू आज आमका पहिलाय समलोरेच्या वरत्या मानाकडे महिमेक खनान आणि मानान तू आपण दिलाय त्यांचा आपण आम्ही घेऊन गायल्या सम्या वरत्या जरा तू सांगत असा सम्या ह्यावेळा गायला हर एका भुरग्याक तू आपण सम्या हर एका भुरग्याच्या खळसात तुझ्या नावाचे उदाहरण जाऊ दे त्यांचे असले मोरेपण सगळे तो मानून घेताय थोडा संतोषाने उल्हासान सम्या जेच आम्ही आमच्या कळसाच्या गुन्ह्यात तुकोला मारत असताना आमचे वैयक्तिक जीवन आमचे कुटुंबा जीवन आमचे घर आमचे घरणे हरी की बरान जावनी सम्या आणि आपण बायतरानं तुझे नाव आमच्या घरात रमाने तुझ्या नावाचे पत्वे आणि महिमा आमच्या हरियकलाच्या जीवितात फरकडतरानं दृष्टी पडवणे आणि त्याचबरोबर आम्ही हरियकलाने धीरधिक सांगो तो आमका आधार दिताय सम्या तो आधार आम्ही घेता जेसो हो जेसो तो आमच्या जगात असताना जेसो आमका किती जोड्या ना जेसो हे आम्ही समजून घेऊ तुझ्या भावार्थान बरोबर जेसो हो जेसो तुझ्या पवित्र नाव सांगता असताना तुझ्या पवित्र नावानं सगळं आम्ही सांगता असताना जेसो आमच्या हरियकलाच्या कळसांत थसले गुरबा उत्साही थसले एक बरेपण आमचे थंय हाडे आणि जायते बरेपण आम्ही बघूंक आमच्या थंय जाय जाली कृपेची भरती थंस आमकां रचून दी बोय कृपेचे जर आमच्या थंय देवयचे जो आणि सगळे बरेपण आमकां हाडे हालेलुया 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 Darme busha mogachano. आज मगच्या बाबेणीनो जेजूचे वर्ते नाव पवित्र नाव अचे वर्ते नावाचे वडवीक आज आम्ही गावक आसा 9 वर्सां देखून जायती जाणां आमी नानंत जाग्याक गेल्या पूण जेजू खंय वचना आमकां मेळच्या खातीर हांगात आयला एका मंगळारा म्हणल्यार बरी तो आमच्या सांगात आसता आमकां वर्ते तरान तो स्वागत करता मगचे भावन आनी भयणीनो 9वें वर्स आमी आराम केल्ले आसता
9 वर्साचो उल्हास आणि उत्साह हर एक दिसा आमच्या थंय बघत जाय तर खंय एक घडये म्हणल्यार बरी जेजू आमच्या काळजांत आमच्या वटांनी आमच्या कामांनी आमच्या सगळ्या वावरांत आम्ही उठताना बसताना चलताना खाताना जेवताना न्हिदताना विषय घेताना बगणांनी ताळण्यानी हर एका वेळा जेजू आमच्या सांगाता आसोंक जाय ते नाल्यार तो उल्हास उळेचे मगाच्यान कितलो बरो उल्हास आसता आमी म्हज्या जिवनान पळयलें जाल्यार मगाचें नांव जेजू केन्ना हांव आरोंक आराम जालो त्या दीस जावन कितेंच एक बियेचें वातावरण म्हज्या थंय दिसून येना कित्याक म्हळ्यार जेजू तुजे सांगात आसतना बियें कित्याक जेजू तुजे सांगात जियेत आसतना कित्याक तुवें खनखन मरत जाय कित्याक तुवें बाजारांत मरत जाय तो ती घडी आमी वर्त्या संतोशान जियोंक जाय तर ती घडी म्हळ्यार जेजू तुजे सांगात आसची घडी जेजू केदार तुजे सांगात आसता हर एक घडी तुजे सांगात आसता ताणें आसोंकूच जाय नातल्यार आमी जीव वचून मेल्ल्या बरें कित्याक आमचें अस्तित्व आसा ह्या जेजू थंय उंड्या रुपार आसच्या जेजू तूं आमच्या जगात आसतना आमकां कितली खुशी हर एका वेळा हर एका मिनिटांत तूं आमच्या जगात आसोंकूच जाय सोम्या कित्याक आमी तुजी जावन आसा ह्या वेळार मगाचे न्हू आमचे वोंटां त्यात जेजूचें नांव गावंक जाय जेजू म्हणटा आसतना कितलेशे जाण कितें जालें म्हणले उपरांत हांव तुमकां उल्लेख दितालो पूण जेजूचें नांव आमच्या वोंटांनी काडणे जेजूचें बरेंपण आमी वखणत आसतना मगाच्या भावान आनी भयणीनो जावचे ते एक आमचें तें बदलावण तें आमी बगूंक जाय जायतीं जाणां रेतेरीच्या घरांनी रेतेरी घेता आसतना आमी पळयलें जावन आसा मगाच्या भावान आनी भयणीनो चड जावन इतर धर्माची जेजूचे नांवाचें कंतार काडन कन्नडान गायता आसतना उडी मान तें नांव घातात पूण आमी कितें केलां हांगे म्हळ्यार आमी जितकें सायलंट मनशां आमी चापला गायलो जाल्यार आमकां कांयच सकत आसना देवळाक गेले जाल्यार आमचें सकत आसना पूण दुसरे कडेन खंय उडी मार म्हळ्यार आमी कितले उडी मार नाचता पेंगटां आमची निट्ट जातात पूण जेजू लागीं येवन आमकां ना तुमी आफ्रिकन कंट्रीज वेतात जाल्यार पाद्रापतोडे गेल्ले आमकां सांगतात थंय जेजूचे बेसांव दिता आसतना उडी मार नाचतात खंय कित्याक म्हळ्यार जेजूचें बेसांव मेळटा आसतना कोणाक नाका जेचें बेसांव मेळटा आमचे थंय नवी सकत उपजोवंत म्हणून तांचे ते एक चिंता मात न्ही ते बगणाय तांचे जावना त्या प्रमाणे ते बगतात तर मगेचे न्हू जेजू तुजें नांव म्हज्या वोंटाचें ह्या पुरबायचें कंतार आमी गायता आसतना नीज जावन आमी बगया तो आमच्या वोंटाचेर आमच्या पावलांचेर आमी खाताना जेवताना हांगा बसताना उठताना वेताना हर एका वेळार तो जेजू म्हजे थंय आसा म्हणलें बगाप आमकां येवं व्हडा संतोशान उल्हासान हें कंतार आमी गावया तुमकां ताळयो पेटोवंक आसा बसुल्ल्या कडेन ताळयो पेटयेत कांय हरकत ना मगाचें न्हू जेजूचें नांव आमी वाखाणया जेजू तुजें नांव म्हज्या वोंटांचें जेजू तुजें नांव म्हज्या पावलांचें जेजू तुजें नांव सकाळी सांजे जेजू म्हज्या मोजेर जेजू तुजें नांव म्हज्या वोंटांचें जेजू तुजें नांव म्हज्या पावलांचें जेजू तुजें नांव सकाळी सांजे जेजू तुजें मोजेर हालेलुया 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 जेजू तुजें नांव उठता बसताना खाता जेवताना तुजें नांव खाता जेवताना विशेव घेताना जेजू तुजें नांव विशेव घेताना जेजू म्हज्या मोजेर जेजू तुजें नांव उठता बसताना जेजू तुजें नांव खाता जेवताना जेजू तुजें नांव विशेव घेताना जेजू म्हज्या मोजेर हालेलुया हालेलुया हालेलुया
Hallelujah, 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 Hallelujah. जेसु तुझे नाव मुझ्या कामानी, माझ्या कष्टाने तुझे नाव मुझ्या कष्टानी, सुखा दुःखाने तुझे नाव सुखा सदा म्हणजे दुःखानी, तोय जेसु मुझे तंजी येता, जेसु तुझे नाव माझ्या कामाने जेजू तुझे नाव माझ्या कष्टाने जेजू तुझे नाव सुख दुःखाने जेजू तुझे गीत हालेलुया, 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 हालेलुया. जेसू तुझे नाव मुझ्या भुरग्या पोणार, नेंट्यापणा तुझे नाव मुझ्या नेंट्या पोणार, सांट्या वेळा जेसू तुझे नाव मुझ्या जाणट्या पोणार, जेजू सदा म्हणजे तोय जियेता, जेसू तुझे नाव मुझ्या भुरग्या पोणार, जेजू तुझे नाव मुझ्या नेंट्या पोणार जेसू तुझे नाव मुझ्या जाणट्या पोणार, जेसू तुझे थंय जियेता. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah, Jesus, hallelujah, 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 Jesus, Sabalanda Magaria, Shadi Sabaria, Sabaria, Chandela, Bala, 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 Hara, Hara, Jesus, 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 तुझे नाव वरत्या बरे भक्तीपणानं मी आज वखंडास मी आज जेजू वगळार आज सगळे बरे पडतो आमकां आणीत आहे हेच बरे पडतो तुझ्या नांवादरी आज हांगायला एका भुरग्याक हे आराधन वीक्षण करच्या एका भुरग्याक मातण्याचा कोणचा कडी कष्टाचा दुकानाचा पिण्याचा ताका सगळं की तुझे नाव एक उत्तेजन सावनी सभ्या तुझ्या नावाचे सकत ते बघ सगळे सभ्या हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 जेजूचे पवित्र नाव आणि नाव आज आमकां साहित्य सकत पडटा तर हाका थोडो बरे अर्थ आसात हे नाव आंजाळ नाव जेजूचे नाव आंजाळ नाव कित्याक ते एकचणे उपसून आयिल्ले न्ही त्या नावाक एक उल्लेख दिल्लो जावन आसा तूं एका पुताक गर्भेस्त जातली ताका तुवें जेजू म्हणून नाव दवरूंक जाय लुकाचो वांजेल पयलो अध्याय 31 वोल्ड लुकाचो वांजेल पयलो अध्याय 31 वोल्ड कितें सांगता आयकुया पळय तूं गर्भेस जावन एका पुता प्रसूत जातली हा पळय तो गर्भेस्त जावन एका पुता प्रसूत जातली ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दी जाय ताका जेजू म्हूण तुवें नाव दी जाय पळया कितल्या पळयतारान नाव आंजाळ नाव ते बडव्यान सांगिल्लें जावन आसता देवाच्या प्रेरणांत आयिल्लो बडवो मोरयेक मेळटा आसतना मोरी म्हणटा मोरयेक हो संदेश दिता आसतना मोरी घाबरता कित्याक पयलें तिका हें कितें म्हूण कळीत जावना पयलो दमदो संदेश बडव्याचो संदेश येता आसतना तिका कळीत जावना हें कितें दुसरें हें कशें जातालें त्या देखून ती घाबरली कितें म्हणटा इव्हांजेलिस्ट भियेली शर्मेली आणि ह्या वेळार तिचे बे जावन उरोंक ना पळया ते जाणा म्हणटा तूं पवित्र आत्म्यादरी गर्भेस्त जातली ताका जेजू म्हूण नांव दी जाय जेजू म्हणलो उल्लेख थंय आयिल्लोच मोरी माय पवित्र आत्म्यादरी बरोवन धैर्यान भरता भियेल्ली गागेल्ली शर्मेल्ली मोरी माय धैर्यान भरता म्हज्या भावांनी भयणीनो जेजूचें नांव काडटा आसतना जेच्या नांवांत आमी रावता आसतना जेच्या नांवाचो उल्लेख करता आसतना आमी धैर्यान भरता कित्याक जायते फावटी आमी हें करिना हांव तुमकां एक ल्हान इन्सिडेंट सांगता
आफ्रिकांत डिवायन रिट्रीट सेंटराचे एक ब्रांच आसा आनी त्या ब्रांचांत जायते वटेन सोरी गोंग पळयताले आनी त्या सगळ्या वाठारांत ते सरपण चड आसले पूण ह्या रेतेर मंदिरा भितर रिगोंग पळयत आसतना हर एक फावटी ते चापल मुखार आसले त्या चापलान तेंचे फ्रात ह्या पात्राब ते मागोन आसले हे मागोन आसतना जेजू म्हूण ते आपयता जिजस म्हूण आपयल्लेच हे सोरूंक आयिल्ले ते नांव आयकल्ल्यान पाटी वयताले खंय फादर मॅथ्यू नायक परंबील आमकां म्हणटालो everywhere there is theft but in our retreat center no theft थंयसर पडना कित्याक जेजूचे नांव बळादीक तरान थंय कार्यरुपी जावन आसा एन्स तो म्हणा लागलो मेघालयांत तांची आनी एक सेमिनरी आसली थंय हे पंगड चड आसात ते नागासी आसले दुसरे कासीसी आसले एक 2 तरांचे आदिवासी ट्रायब त्या सेमिनरीक आयिल्ले ते 14 जाण ब्रदर्स आसले ते 1 जाण पाद्रब आसले एक दीस अचानक पंत्यार म्हणल्या बरी जाय ते व्हडले व्हडले गुंडा येवन ते अंडर वर्ल्डाचे ते आसात ते येवन ते म्हणा लागले तुमचे सगळे पयशे हाडा नादर आमी तुमकां लगड काडटा म्हणा लागले गुळ्यांत ते पिस्तूल तांच्या गळ्याला गिंत तांणी दवरले आसा आणि ह्या वेळा एक जण पाद्राब आणि ब्रादर येणे तेणे धावंक सुरू जाले पाद्राब धावले असले पैसे भितर आणि असले सगळे हाडून तांच्या हातान दिले आणि पैसे ताणे काण गेले नागा ट्रायब एका तळ्यान दवरले कासी ट्रायब आनी एका तरान दवरले आणि तांच्या मध्यागात 7 जाण ते आसले तांतल्या एकल्याक गुळो घालून जीव मारले तरणाटे भुरगे पाद्राब जावंक म्हणून जॉईन जाल्ले आणि त्या दीस ती सेमिनरी खाली केल्ली 14 वर्सां म्हणसर ती तशीच उरली खंय कोण्णी येनातले हॉन्टेड हाऊस म्हणटा आमी सैता सो बंगल्या बरी जाल्ल्या बरी ते जावन ते उरले गे पाद्रा म्हणटा अगेन फादर मॅथ्यू नायक परंबील म्हणटा ह्या मनशांनी आमचे फ्रादी जावं दी ब्रदर्सांनी जावं दी हेणे तेणे वचून पैसे जमोवच्या बदलाक वचून त्या सक्रामेंता मुखार दिंबी मारिल्ली तर दिंबी घाल जेजू आमी बुडोर आसा आमी कितें करचें म्हण कळिता जेजू म्हणून नांवान आपयल्लें जाल्यार खंडीत जावन ते दोगा भुरग्यांक मारते नासले ताच्या बदलाक ते वेते आसले कित्याक जेजूक सगळें करूंक जाता जेजू ते सगळे वातावरण नितळ करता आसलो म्हणटा एकच आमचे मिस्टेक कितें म्हळ्यार आमी हेणे तेणे धांवल्या कितें आसा म्हण सकडे हाडून आयल्या शिवाय असो उडास तांकां येवना असो उडास आयले तर त्याच दिसा ते पयस ते आसले म्हणटा तो कित्याक ह्या नांवाक आसा ती सकत कोणाकच ना मोगाचें न्हू परत बडवो दिश्टी पडलो जुजेक आनी म्हणा लागलो कितें म्हणटा पळय माथ्याव संवांजेल पयलो ते 29वी ओळ ती एक पुताक प्रसूत जातली ती एक पुता प्रसूत जातली तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दी तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरी जाय परत कित्याक तो आपले पडजेक बरो 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 जेजू मात्र आमकां आज गरज उरलें कांय गरज ना तो संदेश जुजेक दिता आसतना जुजे म्हणा लागलो हांव कार्सली गरबे आसल्या आनी हांवें कशें तिका व्हरचें गुटान तिका सोडूंक आपली आलोचन करनासलो मनशा सैमाचें आलोचन मोगाचें न्हू पूण देवाक कळीत आसलें कितें करी जाय म्हण धाडलो बडव्याक वडवो म्हणा लागलो ती एक पुता प्रसूत जाताली जेजू म्हण तुवें तिका ताका नांव दवरी जाय मोरयेक तुजी पतीन कण घेवंक भियेनाका पाटींग करिनाका पळया अपूर्वाय दरार मोगाच्यान कितले एक देवाची असर्या महिमा पळया आनी त्याच वेळा भियांत आसलो गुपीत आपले चिंतप करूंक चिंतून आसलो तो जुजे आपले चिंतप सगळें सोडता मोरयेक घेता तिचे सांगाता तो रावता जेजूचे आंजाळ नांव मोरयेक ही बडवो सांगता
झुजेकी बोडो सांगता आनी तसो जल्म जालो उपरांत तो तेंच नांव जेजू इमॅन्युएल आमचे सांगता देव तेचे हजारपण हर एक घडी आमचे तें आसा जाय मोगाचें दुसरें आमी पळयलें जाल्यार घनाचे आनी मानाचे नांव तें घनाचे आनी ऑनरेबल नेम कित्याक देवान खुशी वेली फिलिपियन्स St. Paul letter to the Philippians chapter 2 verse 10 कितें म्हणटा पळय जशें ताणें कुशी वेली जशें ताणें खुशी वली भगवा जाय म्हूण त्या नांवाक भागवो जाय म्हण त्या नांवाक त्या नांवाक कोणें हर एक दिंबी हरी एक देवी हांवें सांगिल्लें पयलें फादर मॅथ्यू नायक बरें म्हणटालो इफ एवर दे वूड हॅव नेल्ड डावन एंड वूड हॅव कॉल्ड आउट द नेम ऑफ जीसस जीसस वूड हॅव डन एवरीथिंग एक्सेप्ट जीसस दे डिड एवरीथिंग बट नथिंग वॉज पॉसिबल फॉर देम टू सेव द लाइव्स म्हणा लागलो तो म्हजे भावन आनी भयणीनो जायते बडी आमी चिंता ह्या लौकीक संवसारांत जियेत आसतना लौकीक म्हजी सकती म्हजें बळ मुखार वाचपा येत सर्गी संवसारी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगटी जाय म्हूण हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमे जेजू क्रिस्त म्हण समी आमी गायता म्हळें क्रिस्त आमचे पास मरण पर्यंत कसाचे मरण पर्यंत घालतो जालो त्या पास देवान ताका हातीवूच उबारला आनी दिला ताका ते नाव सन्नावा प्रास वर्थे अपरबाईचे नाव सगळे सर्ग संवसारी पाताळी त्या नावाक तकली बाग जायत हे आमकां कळीत आसा तर आमी दुसऱ्या खंयच्याच्या फाटल्यान आमी धांवना ताच्या फाटल्यान मात्र आसता मोगेचें न्हू जायते फुडें आमकां कळीत जायना आनी त्या देखून आमी कितें करता आमकां मेळिल्लें बरें जेजूक सोडून दुसरें सगळें करता तिसरें सत्तेवन नाम द पावरफुल नेम ऑफ जीसस एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चॅप्टर 3 वर्स 6 तेदवा पेदरून ताका म्हळें रुपे आनी भांगार म्हजे लागीं रुपे ना आनी भांगार म्हजे कडेन ना पूण जे कितें म्हजे लागीं आसा तें हांव तुका दितां तें हांव तुका दिता नाजरेथच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान नासरेथच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवी उठ आनी चल उठ आनी चल म्हळ्यार कितले अपुरबाय तरान म्हणटा नाजरेथच्या जेजूच्या नांवे कोणाच्या नांवे न्हय उठ आनी चल आनी तो उठलो चल्लो आनी वर्त्या तरान जेजूचें नांव वाखाणलें सैतान भियान तरतरतलें नांव सैतान भियान तरतरतलें नांव लुकास एवंजल चॅप्टर 10 वर्स 17 लूक चॅप्टर 10 वर्स 17 कितें म्हणटा उपरांत दादळे ते 22-70 संतोषान पटी आयले आनी म्हणाले सोम्या तुझे नांव काडल्यार जेवण सयत आमकां काल जातात देवा पळया तुझें नांव काडल्यार कोण काल जाता अरे उलया 9 वर्स म्हणल्यार खाली फस्टाक मात्र न्ही उरोप संतोष आसवा दे देवा हर एक फावटी आमकां एक संवय जाल्या आमी दुखेस्त जेसो आमी पिडेस्त जेसो आमी गायले हांव जेसो खेताळा आमी उठचे संवयर पडना करिनाकात मोगाचें वय दुखेल्या सांग पुरो दुखेले तर 9 वर्साक आलेता ना ओगेतालें ना न्ही म्हणलं बरी पळयची हांवें थोडे कडेन पळयला उठोन तांकां नाटली सयत हांगेला येताना हाचे लागी येताना वय दुखेस्त कृपेस आमचे काकुतकार समी आय हॅव पिटी ऑन अस भारती मेळान म्हणा ना रोडो रोडो म्हणा जीसस सन ऑफ डेविड हॅव पिटी ऑन मी पळया कितल्या बरोबर म्हणा लागलो म्हजी भिरमत पाव
माझी बिरमत पाव सांगया आम्ही पण आज संतोषान आम्ही सांगया म्हणा लागलं की ते तुझे नाव सांगता असताना तुझे नाव सांगता असताना सैतान बियान तरतरून कामतात आणि धावतात जायत्याकडे जे जमणा लागलं तोंडदाम सैताना त्याच्या कुडी जाऊन बाहेर जेजूचे नाव मात्र नाही जेजू सिनागोगान चलताना थंय म्हणा लागले की त्याक आमकां त्रास दिवंक आयलाय व्हडले व्हडले काडीचे पारिसेव व्हडले पारिसेव साधुसेव शास्त्री सगळे ते बसून आसले तांच्या मदगांतली पण हो जेवण सारी बरोबर बसून आसलो जेजू येता आसतना बोब घाली लागले क्रिकेटान कित्याक आमकां त्रास दिवंक तो आयलाय पावर ऑफ जीसस पावर त्या तुका म्हाका न्हू आमी जायते फुडें थंय रावचे हांगा रावचे तुजे थंय आसलो पावर भायर येवं दी हर एका भुरग्याक जेजून पावर दिला पवित्र आत्मा तुका दिला म्हाका दिला हर एकल्या दिला येवं दी पण आमचे थंय आमकां पातयणी आसा जाय जेजू म्हजे दोरी जायते बरें म्हण करता जेजू म्हजे दोरी हेरांकय गूण करता म्हाकाय गूण करता म्हणलो एक भावाट या ती पातयणी आल्यार कंडीत जावन जेजूच्या नांवान आमी गव्यांगी सगळी गडी भर उबे रावया मोगाच्या नांव जेजूच्या नांवान गायता आसतना कोणी ते ललाण आसले जाल्यार सगळे धांवोन दी आनी ताणी आमच्या लागीं येनातल्या बरें आमी जेजूच्या नांवान संपूर्ण देवच्या रक्तान जेच्या त्या वर्त्या आमोलीक नांव आमी काडटा सगळें बरें म्हण जावं दी जेजूच्या नावान सैतान काटे लागता हालेलुया जेजूच्या नावान सैतान सरपण धांवता जेजूच्या नावान रावच्या वखता सांग कोण आमकां हाडावंक शकता जेजू जेजूच्या नावान सैतानचें जावन आसा जेजूच्या रक्तान जेजूच्या रक्तान आमकां तें लागता हालेलुया जेजूच्या नावान सैतान सरपण धांवता जेजूच्या नावान रावच्या वखता सांग कोण आमकां हाडावंक शकता जेजूच्या नावान सैतानचें जावन आसा जेजूच्या नावान सैतानचें जावन आसा जेजूच्या नावान सैतानचें जावन आसा हालेलुया 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 जेजूचे नाव वर्ता विणवणेचे नाव विणवणे कित्याक आमी जायतीं जाणां विणवणेच्या मागण्यांत आसा पूण ताचो खरो अर्थ आमकां कळ्ळो जाल्यार तेंचो जेजूचें नांव काडून आमी विणवणी करतना कितलेशे बनपास बंदड आडकळी अडचणो संपदर आमचे जावन पयस सरतात निकलोन पडतात जायते जाण भियेतात इल्ली जाणां कोणी कांपल्यार आतां कितें जाता काय तो कितें म्हणटा काय तो सैतान कितें जाता काय भियोंक कांय ना मोगाचें नांव हर एक लागीं जेजून दिला थंय सकत विणवणी हर एक लागीं करूंक कळटा आनी तेच विणवणेचें नांव आमी काण मागता आसतना कितें जाता पळया जोंजल चॅप्टर 14 वर्स 13 to 14 बापाची महिमा पुता मरे पडगड जावच्याक म्हजे नांवें तुवें कितेंय सवारल्यार हांव तुमकां तें दितलो म्हजे नांवें तुवें कितेंय विचारलें हांव तुका तें दितलो उपरांत तुमी कितेंय म्हजे नांवें मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो तुमी म्हजे नांवें कितेंय मागशात जाल्यार म्हजे नांवें जयच्या नांवें तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तें दितलो केन्नाय आमी फाटीं वचूं जाय म्हणना कित्याक जेजू म्हणटा मातेवचो म्हणजे चॅप्टर 6 वर्स 30 म्हण दिसता 30 पयलें सदां देवाचें राज आनी करा ताची खुशी
आणि हे सगळे तो तुमकां दितालो. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness and all the things shall be added unto you. म्हळ्या added एका वयर एक फाटल्या दिसांनी एक इता धर्माची स्त्री आमच्या रेतीर मंदिरात दैविकाच्या रेतीर मंदिरात आयिल्ली. आनी हांवें तिका म्हळें तूं हांगा आयलाय कित्याक आयलाय म्हणे सन म्हाका म्हज्या दुवेक जाय ते कितें गे पीड आयल्या ती गूण जावंक जाय. ताणें विचारलें तूं कोणें सांगलें ना जायत्या जाणांनी म्हाका सांगलें जेजू कडेन माग आनी तो तुका दितालो त्या खातीर हांव आयल्या. तसले पावार्थ काडून हांव आयल्या. म्हाका जेजू म्हज्या दुवेक गूण करतलोच म्हळ्या करतलोच करता म्हणून ना तिणें करतलोच म्हणलो अर्थ पावार्थ त्या धर्माची जाल्यार जेजूचें नांव आयकल्लें ती आयल्या आनी म्हणटा करतलोच म्हळ्यार खंडीत जावन करतलो. हें म्हज्या जिवनांत हांवें पळयलें जावन आसा. जायती इतर धर्माची रेतेरी कन्नड रेतेरी घेता आसतना हांव कन्नडाक वेतालो फिजिकल हिलींग आनी इनर हिलींग कंडक्ट करूंक. त्या वेळार पळय जाय मोगाच्यान कितली आसर्या एक फिजिकल हिलींग जाल्ले उपरांत एकली इतर धर्माची येवन म्हणा लागली म्हजे सगळे बँकट फादर इतले पात्राच्या कुडक्या बरी आसले कश्ट जाली हांव या पिडा गुणकरच्या आराधना उपरांत म्हाका इतली सोगसाय भक्ता कांयच दूख म्हजे थंय ना म्हणा लागली. असले एक सन्वेश न्ही मोगाचें कितलीशीं जाणां थोड्यांनी विचारल्या तांकां कित्याक फादर चड देव दिता. ताची वळख ताचें नांव ताच्या नांवान ताणें विचारलें आसा ताची वळख तांकां मेळिल्ली जावन आसा. तर मोगाचे भावन आनी भयणीनो आमच्या जिवनांत जायते बरेंपण तो हाडटा. आमच्या जिवनांत कितें आमी पत्य येता त्या प्रमाणे जावच्याक जेजू आमच्या सांगात आसा. तसो पावलो आनी सिलास त्या जैलांत आसतना ते रडोंक नात दुखीन बरोंक नात. जेजूचें नांव गायताले जेजूचें नांव वाखणताले आनी अशें आसता गडगडो वता आवाज सगळे तुटून पडले आनी जैलार धांवन वचून भियान खावचें पळयता खंय धांवल्यात काय हे थंयच आसात देवाचें नांव आसून आसात. आनी ह्या वेळार तो म्हणटा कोणें तुमकां धैर्य दिला तेजे जोन आनी तो म्हणटा म्हाकाय ताका मेळोंक जाय. आनी ताचे थंय आसा साल्वसांव म्हणटा पावलो ताका ताचे थंय आसा साल्वसांव आनी तो जैला रे कितल्या परबायतरान त्या जेजूक सत मानता. शताधिपती म्हणा लागलो जेजू तुवें एक शब्द सांगला पुरो जेजू म्हजो साकर गोण जातालो. इतलें कळीत आसोनी आजुनी आमी जेजू तुका सोडून कितले कितले पयस वता. ताणें सांगलें शॉर्टकट मेथडॉलॉजीस कितले जाण आमी तुज्या लागीं नासतना पयस वता. आज सकाळींत 10 वर्साचें बाळ मन पावन वर्साचें मीस परवां 10 तारखेक 1 तारखेक तें मन पावलें जावन आसा. कारण ताका ती 10 तारखेक तेचें मीस दवरलां. तिका फोन केलें तिणें म्हाका काल फोन केलें आज तिका रिप्लाय दिली हांवें आनी म्हळें कितें मागीर म्हाका फोन केलें फादर तुमी मिसाक येयचाय वर्साच्या मिसाक खंडीत जावन येतालो त्या भुरग्या खातीर जायतें मागिल्लें. आनी त्या दळा ती म्हणा लागली फादर ते म्हजे भुरगे सीख आसतना जायत्या जाणांनी म्हाका थंय वच हांगा वच थंय या हांगा या म्हूण सांगिल्लें आसा. 1-2 कडेन या म्हूण हांवें चिंतिल्लें आसा फादर. पूण उपरांत म्हज्या मतीक आयिल्लें इतलेंच म्हजें बाळ वांचल्यारी जेजू सांगता मेल्यार जेजू सांगता म्हूण एकच हांव ताचेर पातयेवन रावल्ली. म्हज्या बाळाक देवान वेला आजुनी ताच्या बोंडा लागीं वता आसा म्हाका तें जिवें दिसता. ताचो उडास म्हजे थंय आसा. आमार उगडासा खातीर आमी सदांच त्या भुरग्याचे उडासाण मागता फादर. पळया कितल्या जाणांनी म्हाका सांगतना हांवें म्हजे कान हालोवंक ना फादर. कोणें कितें कितें सांगलें थंय गेल्या बरें जाता हांगा गेल्या बरें जाता. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमी देवा लागीं आसा म्हूण सांगून सैतानाच्या कामां केलीं जाल्यार ती आमकां बऱ्याक पडना. जायते जाणां सांगतात आमी बारी देव वत पूण भितरल्या भितर कितें करतात ते जेजू मात जाणा.
आणि आम्ही त्यांची जडती करूंक वयचे न्ही पूण आमी तेचो करून वचो आमी तेचे जेजूक सोडनो खंयचे वांटो धरूंक नजो मोगाचे न्हू 2 दीस पयलीं आनी एकलो मनीस आयलो आनी म्हणा लागलो फादर एक 10 मिनटां दिता ते म्हाका म्हणा जाय कित्याक कुमसाराच्या पयलें म्हागेलें उलोवंक आसा म्हणा लागलो हांवें म्हणलें उलय सांग तो म्हणा लागलो फादर हांवें जायतो दंडळ्ळो हांवें जायतो धांवलो म्हाका कळीत नातले इता धर्माचे देव मनीस म्हणचे जायते उणे आसात कित्याक हांव हर एकल्या लागीं धांवला पूण आज फादर हांव पाटी आयला आनी तुमकां सांगता खंयच्या ताळार येवनी हांव सांगोंक तयार आसा म्हणटा तो खंयच्या रेतेर म्हाका आपय फादर तुमी खंय रेतेर दितना आपय हांव येवन सांगता हे खंयचेच फायद्याक पडचे न्ही ताणी म्हाका नानंत तरान बुलोवन नानंत तरान तुका ताणें तें केलां तुका हें केलां ताणें तुका वायट केलां म्हूण सांगून ताणें एक ताच्या बोळसान जावन कितें तो लिंबो काण म्हज्या बोळसान घाल्लो आवळे तो सुमारेकार जावंक पावलो म्हणटा तो हे हांवें म्हज्या जिवनान घडये घडये बगला फादर आज म्हाका दूख भोगता हांव म्हणलें व्हड न्हय देवा लागीं तूं पाटी येयलाय आमचो देव मोळायचो देव आमचो देव काकुतीचो देव धर्मास मापान काम कर दोडत्या मापान काम कर देवा कारखाने देवाची स्तुती कर देवा आराधन कर आनी तुवें पाटी गेल्ली मेटा धांवी तुवें येवंक जाय मुखार आनी त्या वेळार जेजूक तुवें सांडून गेल्ली ती हर एक घडी जेजू पुसून काडटालो मोगेचे भावन आनी भयणीनो जेजूचें नांव आतां चली सगत कोणा कडेन येना कित्याक तुमी पळयलें जाल्यार कुर्सार परसलचें तें नांव जेजू नाजरेन जुदेवाचो राय तेचें बरें नाका लात म्हणा लागलो बरें बरोन जाला जें कितें तेचें नांव कोणेंय अडचून काडचें बरी ना कोणेंय त्या नांवाक वायट हाडचें बरी ना कोणेंय ती बोलावचें बरी ना तें नांव पवित्र नांव जेजू तुजें नांव जेजू रायांचो राय जेजू तूं म्हाका जाय जेजू तुजें नांव रायांच्या रायांक सयत तो हेरत राय भियेलो तुजें नांव आयकोन ह्या जेजूचें नांव आयकलो भियेलो आनी म्हणा लागलो खंय आसा म्हाका वचून नमस्कार करीत जाय कापाटी हेरोद नेकेत्र पाटी ताच्या घरा गेले ना दुसरी वाट धरून ताका व्हर लागले ते ग्राई दुसऱ्या जाग्याक पावले आनी जेजूक ते मेळ्ळे शिवाय हेरोदा लागीं पाटी गेले ना मगेचे भावन आनी भयण जायते फावटी आमी भियेत हांव देखून हेरांच्या विशयान नाका जालें उलयता भियेत हांव देखून हेरांचेर अपराध मांडटा भियेत हांव देखून हेर कितें करतात म्हूण तीळ पळयता जेजू सांगाता रावा दैरान रावा कसे मोरी माय दैरान भरली जुजे भरलो जाकारी जेजू त्या पडव्याच्या वरत्या उतराक खाल जावन म्हणा लागलो भिये नाका जाकारी सोम्यान तुजे मागणें आयकला गवळी भियेले प्रकाशक पण बडो म्हणा लागलो भिये नाका सर्गा संसाराचो धनी तुमकां जल्माला दैरान भरले गवळी आनी धांवले जेजूक पळोवंक मोगाचे भावन आनी भयणीनो तुवें आनी हांवें दैरान बरो जाय जेजूच्या नांवान आमचेतले की दैर न्हय तें बंडा धैर्य म्हणटात ताका जेजूचें धैर्य आनी ताच्या जगात आसतना जेजू जेजू रायांचो राय सगळे आमी उबे रावया मोगाचें नांव आनी गव्या तें गीत इतलें आपुरबायेचें जेजू तूं रायांचो राय तूं आमकां जाय तूं आमचो चडोवदार आमचो वैज आमचो दायज सर्वांत जीवेता
हर एक कडे तो जेजू आसा तुझ्या पायानी असा हरेका वेळा तुका तो आसा जेजू जेजू रायांचो राय जेजू जेजू तू म्हाका जाय जेजू जेजू रायांचो राय जेजू तू म्हाका जाय कष्टानी असा होय तुझ्या कष्टांत तो तुका आदार दिता तुझ्या कष्टानी असा तुझ्या नश्टांत तुका बदका दिता तुझ्या पिड्यात तुका सवकासाय दिता तुका तुजी पसंत काडटा जेजू जेजू रायांचो राय जेजू जेजू तू म्हाका जाय जेजू जेजू रायांचो राय जेजू तू म्हाका जाय जेजू जेजू रायांचो राय जेजू जेजू तू म्हाका जाय जेजू जेजू रायांचो राय जेजू तू म्हाका जाय जेजू तू म्हाका म्हाका जाय जेजू जेजू दोन चड म्हाका दुसरो कोणूच नाका म्हाका दुसरी वाट ना जेजू हर एक नाका भुरग्यां कंस जावन आसाय ताच्या कश्टांत ताच्या दुखांत ताच्या वळवळ्यांत ताच्या पिड्यांत ताच्या नश्टांत ताच्या सुखांत ताच्या व्हरत्या संतोशांत तूच जावन आसाय जेजू तूच आमकां जाय दुसरो आमकां कोणूच नाका जेजू तूं आसतना आमकां कितेंच उणेंपण बगचें ना जेजू जेजू तूच आमकां जाय जाय जेजू तूं आमकां आमच्या कुटुंबांत म्हज्या वैयक्तीक जिणेंत हर एकल्या भुरग्याच्या वैयक्तीक जिणेंत तूं आमकां जाय जेजू तूं आमकां सोडून वचनाका जेजू आनी आमी तुज्या सांगात येवच्याक कोण सकट तुज्या पयस गेल्यान जायते पयस गेल्यान तांकां पाटी ओड जेजू खंडीत जावन तुज्या सांगाता तूं एकवट येताय कित्याक तुवें म्हळ्ळें आसा जो कोण म्हज्या सांगात एक जावन रावता तो यथेश्ट फळ दिता तुजो संतोष आमच्या थंय भरपूर जावच्या खातीर आमी वचोन यथेश्ट फळ दिवच्या खातीर तूं आमच्या सांगाता सदांच तुजो संतोष सुख बरेंपण वांटून घेताय तेंच आज आमी घेवन हांगा आयले भुरगे ऑनलायन तुका वीक्षण करचे कोण सक्कडी तुका विसरून पयस गेल्यान सोम्या तांच्या काळजांत तुजो प्रकाश पाखय तुजे खीण तांच्या थंय वचून दी तुज्या नांवान ती प्रेरीत जावं दी तुजें नांव तांचे थंय आसलें कठिनाई तांचे थंय आसलें धरुणाई तांचे थंय आयलें नास्तिकपण कांड उडोवन सोम्या जेजू आनी तूं हर एक लागीं तुज्या लागीं आपण हाड तुझे ते आसा जेजू म्हजे ते आसा जेजू हर एका वेळार तो आमकां जाय आनी तो आसतना आमकां कितेंच उणें ना म्हाका कितेंच नाका जेजू तुवें त्या कुर्सार म्हाका इश्ट लेखून दिल्लो तो जीव आज म्हज्या सांगात आसा जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय ना म्हाका कांयच उणें म्हजें जिवनंत तुजें जावन आसा जेजू तो म्हज्या सांगता तो म्हज्या घरान तो म्हज्या कुटुंबान तो म्हज्या समारा म्हज्या सगळ्या पिरगेजेन म्हज्या सगळ्या वावरान म्हज्या कश्टान सुखान दुखान पिडेन हर एक कडेन तूं सांगता राव आनी म्हाका सुटसुडान जियोंक आदार दी मोग तुझो वय सोम्या तुजोच मोग पुरो पुरो सोम्या मोग तुझो पुरो दुसरें म्हाका कितेंच नाका सोम्या इश्ट लेगून वय हांव कितलो पयस गेलो रे इश्ट म्हण दिल्लो तो जीव कुर्सार तुझो पुरो वय सोम्या तुजो मोगच पुरो भुंयाका सोरो कितेंय खंय गेलें जाल्यार भियोवची गरज ना भुंयाका सोरो तुजो मोग मात उरतलो सोम्या काळजान पेटो तेंच मोगाचें काळीज घेवन तुज्या मुखार आमी आसाव सोम्या जेजू म्हजे थंय आनी हांव तुजे थंय आनी म्हाका नाकाय उणें जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना तुजे विणे
दुसराय आणि तोच मोजे दाय आणि म्हाका काय ओडे जेजू म्हजे खाण आणि तोच म्हजे त्राण मुझे खाण आणि तोच मोजे त्राण जिये ना हांव ताचे विणे सोम्या सगळं म्हज्या काळजान बुडयता सगळ्या म्हज्या सिरांनी तुजो मोग पुरो म्हजे मास म्हजे घाड म्हजी कात म्हजी चिन्ना म्हजी मोद सगळीच तुझ्या मोगान बरो दे सोम्या आकाशोरो सोम्या होय आकाशोरो मोकाळजान पेटोन ससन पासो दुरो ससन पासो दुरो ससन पासो दुरो हालेलुया 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 सम्या जेजुया कुर्साच्या वरते नाव कुर्साच्या बोळ्या सगळ्या भुरग्यांक दी सम्या यामले रक्ताच्या बोळ्या भुरग्यांक वाडोवन आनी चडोवन तकलेंतल्यान तळयो पर्यंत सगळे बंदड बंदपात निवरय सम्या त्या मोगान भरता आसतना सगळे बरे बऱ्या भुरग्यांक दी सम्या जेजू मोगळा राया मोगळा बापा सगळे बरेपणाक जावच्या गे तुजे आशीर्वादी आमच्या वयली तूं वच सम्या सगळ्या आमी देंबेर पडया जेचे आशीर्वाद आमी घेवंक ते सम्या हे द्यावोडा सक्रामेंता साष्टांगामा करूया पूर्विल्ल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या solvon veja अस्कत विश्वा भावार्थाचे बळदेव्या जसे बापा बोधा उल्हासाने स्तोतेचा एकास्ताळ्या Seta dogai doga jaspirita samasa me navartha Amen. हे देवा विचे सक्रमेत काल तुझ्या कष्टामना जोगडा तू आमकां सोडलाई आज आमी हांगा समलो रे सजवरते आम्मानांद ह्या रातानान बघिता जाल्यार सगळ्या भुरग्यांचेर तुझ्या आशिर्वादाचो शिवर वत तुजे कृपेचे जर आमच्या थंय सदांच आसूं दी आनी वळो दी त्याच प्रमाणे आमच्या कुटुंबाक आमच्या वैयक्तीक जिवनाक जाय जाले खरे सकत बर्तिकांनीक तुझे नांव आमी सदांच वळखोन घेवं तुज्या नांवान जायत्या अजापां जाल्ली आमच्या जिवनांत आनी आमच्या मिसावान तुझे नांव भरपूर तरा उपयोग करूंक जाय जाल्यार सर सकत आनी बळ आमकां दी तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सासना जेसू मुझे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका काय उणें जेसू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेना हांव ताचे विणें
करूया. प्रणम तुका सोमिया, वंदन तुका दनिया, सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा. प्रकुळ तुझी धाकय, जीवे तुझे लाभय, देवा आमच्या काकुळदारा. मानून घेता आम्ही सगळे सृष्टी संगे, तू म्हूण सर्वे स्फुर्दनी. वर्णूक आमच्यान जायना पदवी तुजी वर्ती, कशी गाव तुजी कीर्ती. प्रणाम तुका सोमिया, वंदन तुका दनिया, सर्गा पृथ्वीच्या रचणारा. काकुळ तुझी धाकय, जीवे तुझे लाभय, देवा आमच्या काकुळदारा. मोगेच्या भाव-भयणींनो, बोवापरभय स्तुतीस तुमकां मागता आसतना तुझें पवित्र नांव आमी सर्वांकी ताच्या मोगान भरचें. तें नांव आमच्या काळजा मनांत रोमोदी रोंबले हर एक घडये ताच्या मिसांव कामांत वांटेली जावंक आमकां प्रेरीत करून मागता आसतना आयचे ते सवाय ह्या परी जावन आसात. जल्म दिसाक अर्घां दिता प्रियांका डिसोजा बिजय, अर्घां बलिदान लिडविन फर्नांडीस सेंट सेबास्टियन वार्ड, सेलिन सेरावो हिच्या पहिल्या वर्साच्या मरणाचं स्मरण करतात. मीना बर्बोसा आणि कुटुंब सेंट फ्रांसिस सावेरसो वार्ड. पीटर डिसोजाच्या आत्म्या खातीर चेरोम लासराद आणि कुटुंब फ्रांसिस सावेरसो वार्ड. दुल्सिन डिसोजाच्या आत्म्या खातीर सिंथिया फेर्नांडीस होली रोजरी. आपल्या विशेषतेसांव खातीर एक भक्ती काटी पडला. विशेषतेसांव खातीर भक्तीक बेंदूर तेजेंच अर्घां बलिदान हिल्डा पियूस डिसोजा बाचाल. सर ह्या त्या सांवांक आमी मागता आसतना सरस्वतीव आमकां तेच्या वर्त्या मोगान बरो दी. सडन सडमपान साहित्य बरेंपण आपणावंक अर्घां बलिदान जावन उपकार आठवणी करून मिसाचें बलिदान पवित्र इंद्राच्या नांवी आतां आमी आरंभ करुया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. क्रिस्तदय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणींनो, बोवापरपाच्या नव्या वर्साचे उल्हास तुमकां मागता आसतना जेजू आमच्या संगता आसतना कितेंच उणें आमकां ना म्हूण समजून घेतिल्ले सीस जेजू सांगता सदांच जियोंक आशेतात. आणि जेजू तांचे सांगता आसतना तांकां वर्त तरान ताणें दिले शब्द जावन आसात, हांव तुमचे सांगता आसा, भिये नाकात. आणि तेंच भिये नाका म्हणलें उतर आमकां हर एक फावटी बायबलांचो वाचूंक मेळटा. कित्याक हर एकलोय प्रवादी जावं दी, देवाच्या आपोवणे लाभलो जावं दी, ह्या जेजूचे सीस जावं दी, पयलें ते भियेले जावन आसात. आनी ह्या वेळार तांचे ते हिंदय बरयलो तोच देव तांकां मुखार वचूंक आदार दिता. आनी असलें बरेंपण म्हाका आनी तुमकांय देवान दिल्लें आसता. आमच्या ह्या नव्या वर्सा जायते बरें कामां करूंक आमी उत्साही जावंक, संतोशान बरोवंक आनी हर एक घडये बरी आमच्या जिवितांत तेच देवाचे घेणे भोगूंक जाय जाल्यार सर कृपा आमी मागून घेवया. समलोरेस आपल्या जिवितांत देवच सर्वस. म्हाका जेजूस विणे कोणूच ना म्हूण वळखून घेतलो. ताच्या खातीर कितले कश्ट येयल्यार तो भियोंक ना. आपली सगळी कूड बाजून गेल्यार तो म्हणा लागलो, हांव
बी येना म्हजो समी म्हजे सांगता आसतना आनी तसल्या संतोषान उल्हासान म्हळ्यार बरे मात्तेर मेल्लो समलोरेस म्हाका आनी तुका आज आपयता तेच वर्त्या जिविताक जेजू सांगता जियो जेचे नांव वागणव परगट तरान जेजो मोग करूंक तर ह्या देखी बरी जिवनांत आमी सुकोन पडल्या तरी सुडसुड आयन आमी नातल्या तरी आमचे थंय उदासपण आमी जियेल्ल्या तरी जेजू लागीं हांवें सांगया जेजू बर तुजी सगत आमचे थंय आमकां कर तुज्या माया मोगाची हातेरां शांती समाधानाची हांव आमकां शिकय बाबडतची वर्ते ड्युटी आमी जावच्याक आमचे तें आसलें उणेपण काण उडय पातकां आमची बक्षी म्हण आमी सांगया सांगात आमी म्हणया हांव पातके सरपतधरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनांचे दोन तोंडांत सरून वायट धर आनी बरें सणून हांवें जायतीं पथकां गेल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो पोवड अपराध ह्या पासून बगेन सदांच संवकार बरी सगळ्या देवता आनी भक्तां आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सरपतदा देव आमची काकत खेर म्हणजे पातकां बगसून आमकां सश्टाच्या जिविताक फावो सौम्या काकुळकर सोम्या काकत क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकत सोम्या काकत सोम्या काकत प्रार्थया बापा तुझ्या मोगाच्या उजान पेटून भगवान लोरे दुर्बळच्या सद विश्वासी रावून आणि रक्षकांचे कष्ट मरण सोसून मायमोन जावंक पावलो तुझ्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आणि त्याच्या पावलांनी चलो आमकां बोळती आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजो क्रिस्त वरवीं तो करो देव तुझ्या पवित्र आत्म्याच्यापणान जियेता आणि राजवट चलयता सस्नाच्या सासना आमेन. सांजोवच्या पयल्या पत्रांतले वसा मोगाचे न्हू देव नितीमोन म्हूण तुमी जाणात जाल्यार नितीन जियेता तो हर एकलो देवाचो पूत म्हूण तुमकां कळीत आसूंक जाय पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला निजागी आमी देवाची भुरगीं संवसार आमकां वळखना कित्याक देवाकी तो वळखूंक ना मोगाचें न्हू आतां आमी देवाची भुरगीं फुडें आमी कितें जातल्या तें आमकां येदोळ पर्यंत उगडापें जावंक ना पूण तें उगडापें जातना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतल्या जाल्यार आमी ताचे सारकीं जातल्या म्हूण जाणाव ताचे थंय अशें बरवसलेलो हर एकलो जसो देव पवित्र तसो आपणाकी पवित्र करता पाताक करता तो हर एकलो धर्मद्रोही जाता पाताक म्हळ्यार देवाच्या कायद्या विरोध वेचें पातकां कान उडोवचे खातीर क्रिस्त आयलो म्हूण तुमी जाणात ताचे थंय कसलेंच पाताक ना ताचे सवेन जियेतलो कोणूच पाताक करिना पातक्यान क्रिस्ताक देखूंक ना पातक्याक ताची वळखी ना देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार
साष्टा तुझे मुखा सर्वेस्परा सर पडता सर्राष्ट्रा देवा नीतिवान फैसल्याचे देणे तुझ्या रयाक बाट रायकुवार जाऊन असलेल्या ताका न्यायनी करसो अधिकार दी असे तो तुझे परजे नीतीन सांभाळून दुबळ्या धाकट्या न्यायनीतिकार सलोन तुझे मुखा सर्वेस्परा सर पडता सर्राष्ट्रा ताच्या दिसांनी न्यायनी पृथ्वीसा संद्रीम असस शांती सेकान सेक बाळवून तो एका दर्यातून दुसऱ्या दर्यापर्यंत युफ्रेटिस नैता प्रतिमेचे अनपर्यंत रजवट सोलो तुझे मुखा सर्वेस्परा सर पडता सर्राष्ट्रा तार्सीस गावाचे आणि दर्या करवळीचे रजा सुंकण येतेले सेबा आणि सेबा गावाचे राय काणिको घेऊन येतले वै सर राजा ताचे मुखार सर पडतले सर जनांगा ताची सेवा करतली तुझे मुखार सर्वेस्परा सर पडता सर्राष्ट्रा तुझे मुखा सर्वेस्परा सर पडता सर्राष्ट्रा Alleluia, 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 Alleluia. Yeya urben utkarya Swamya kamcha navadya. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो तुमचे सोबे असो जुआ प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तो काय सौम्या दुसऱ्या दिसा आपण चर्ची येतेल्या जेजूक पळोवन जुआवन म्हळे पळया देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती म्हजे उपरांत येता एकलो तो म्हज्या आदी आसलो जाल्ल्यान तो म्हजे प्रास पयलें स्थान घेता म्हूण हांवें तुमकां हाच्या आदींच सांगलें तो कोण म्हूण हांव सुनेनासलो पूण ताका इस्रायलाक उगडापो करचे खातीर उदकान स्नान दिवंक हांव आयलां आनी उपरांत ती साक्ष दिवन तो म्हणालो पवित्रात्म पारव्याच्या रुपार सर्गींत हांव देंवलोलो आनी ताचे वयर रावलोलो हांवें देखलो तो कोण म्हूण हांव नेनासलो पूण जाचेर पवित्रात्म देंवलोलो आनी रावलोलो तूं देखतलोय तोच पवित्रात्म्यान स्नान दिता तो पूण म्हाका उदकान स्नान दिवंक धाडिल्ल्यान म्हाका सांगलें हांवें तें देखलें आनी होच देवाचो पूत म्हणून हांव साक्ष दितां देवाचे उतर हे मकणे तुका क्रिस्ता सांभलो रे सच्या वरथ्या मोगान आनी मानान हांगा जमल्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एक फावटी
एकलो तरणाटो गौतमा बुद्धा लागीं वचून विचारता एक मनीस पवित्र जायचे तरी वी वॉन्ट्स टू बिकम स्पिरिच्युअल ताणें कितें करीत जाय आनी ह्या वेळार गौतम बुद्ध ताका म्हणटा एका वर्साक 365 दीस आसात एका दिसाक 24 वरां आसात एका वराक 60 मिनटां आसात 60 मिनिट्स आणि एका मिनिटाक 60 सेकंड्स आसात आणि त्या एका सेकंडाचे कुडको म्हळ्यार इंग्लिशांत फ्रॅक्शन्स म्हणटा आमी ह्या सेकंडाचो कुडको काडन तुवें विंगड करन आणि त्या हर एका फ्रॅक्शनांत तुझे जिवीत तूं आपरपाय तरान जियेताय तर आणि इफ यू आर प्रेझंट ड्युरिंग दॅट मोमेंट then you can become spiritual म्हळ्यार तस जाल्यार ल्हान सेकंडाच्या कुडक्यान सयत तुजें अस्तित्व तूं भोगताय ह्या संवसारांत हांव आसा तर तें भोगप तुजें तें आसा आनी देवा सांगता तूं आसताय म्हणल्यार भोगप तुका भोगत जाल्यार यू आर होली आनी तूं पवित्र आनी हें आसता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आपूण पळयताना आयज आमी पळयता पयल्या जुवाच्या पत्रांतलें वाचप नितीवंत मनशां थंय देव आसा आनी तो देवाचो जावन आसा जायते वटेन आमी चिंतूंक बरो ह्या संवसारांत लौकीक जिवन पळयता आसतना कशें बरें जियेतात थोडे जाण कशें ऐश्वर्यामी जिवन जियेतात तांकां कांय फरक पडना तांकां कांय उणें पडना तांकां देव कांय दागिना थोड्याने म्हणजे आसा ताची जिणी बरी ना ताका देवान लांब दोरी सोडल्या पूण म्हाका मात्र देव कश्ट दिता म्हाका मात देव कश्ट दिता तर हांवें सांगचें आसलें ताची दोरी अर्न दिता आसतना तुजे कडेन तो विचारना देवान ताका कश्ट दी जाय हाका कश्ट दी जाय ताका पनिशमेंट दी जाय हाका शिक्षा दी जाय म्हण हांवें आनी तुवें सांगूंक आमकां हक्क ना कित्याक तेव्हा कळीत आसा मोगाचें न्हू त्या देखून नितीवंतपणान आमी जियोंक जाय बरें जिवन आमी जियोंक जाय हेर कशें जियेता ताचे विशयंत आमकां पडोन वचोना तूं बरें जिये आनी त्या प्रमाणे तूं जियेत आसतना जायतें बरेंपण जातालें आनी अशें आसता जायतीं जाणां आमी चिंता ते मनीस सारके ना हो मनीस सारको ना हो आमच्या प्रेयर टिमान आसा त्या देखून आमचे प्रेयर टीम बरें चलना असले हांकां हांवें जायते फुडें सांगलें आसा पयलें तूं कितलो सारको आसाय आनी तूं कितलें सारकें आसाय म्हणून तुज्या भितर एक दिश्ट घाल आनी थंय कितेंय उणेंपण आसा जाल्यार तूं तुका तितवी तूं बऱ्या तरान जिये हेरांक तुवें सांगची गरज ना कित्याक नितीवंत मनीस हेरांची जडती करिना नितीवंत मनीस आपणा थंय कितें उणें आसा म्हण पळयता आनी उणें आसलें देवा म्हजें थंय भरती कर म्हणून पवित्रताय आपणावंक चड भाग्यवानपणाची जिणी जियेता आनी अशें आसता मोगाचें न्हू जेजून म्हणली उतरां हेरांची जडती करी नाका आनी त्याच वाटेर चललो समजू हांव तेस्त भोव वापरतारान जेजूची वर्ती वळख समजून घेतलो जेजूचे वर्ते म्हणून लोकांक कळीत करता हांव न्हय तो पवित्र आत्म्यान भरलेलो पवित्र आत्मा ताचे थंय येतालो आनी पवित्र आत्म्याची सकत ताचे वर्त्या मापान कार्यारुपी जाताली आनी ती सकत मोगाचें न्हू जेजू थंय ताणें देखिल्ली त्या देखून तो म्हणटा ताच्या मोच्याचे नाडे सयत बांदूंक हांव फावो न्हय म्हळ्यार हांव तितलो कानिश्ट तो तितलो बलिश्ट आनी तो तितलो उथीम जावन आसा तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत असो जेजू आमकां आपयता आतांच्या नांवा विशयांत आमी जायतो उल्लेख केलो जावन आसा जेजूचें नांव आयकत आसतना भियेले सगळे धैर्यान भरतले मोगाचें न्हू जायती कंत आसा बेजाराय आसा वळवळे आसात थोडे बडी दूख आसा पिडाय आसा
पण आज देखील सकाळी तिच्याकडे उलयत असताना हांवें म्हणलें तुका इतले कश्ट आनी येता आसतना कितें भोगलें ती म्हणा लागली फादर कश्ट आयिल्ले तर ते सोसूंक आदार दिल्लो आसा न्हय म्हाका आनी हे कश्ट आयिल्ले देखून ताच्या आदारान हांव ताका आनीकी लागीं जाली आनीकी तो म्हजे सांगत आसा म्हणलें भोगप म्हाका आयलें आनी त्या देखून कश्ट येता आसतना हांव पियोंक ना म्हण ती सांगता हेच आमच्या मंगळुरांत आमच्या इगर्जे वयर दाड घालता आसतना जायते पत्रकार विचारताले तुमकां बेजार जालें गे पळय आमकां बेजार जाले आमचे कुरीस मोडले आमचे इगर्जे मोडले आमचे सगळे सत्यानाश करूंक पळयतात आनी थंय आसली एकली देवोत स्त्री तिच्या लागीं असो पत्रकार म्हणा लागलो आळे बाई तुमचे इगर्जे मोडटात तुमचे कुरीस वण घालतात अशें आसतना तुका भोगाना गे तुमकां जायते कश्ट दितात आनी तुका असल्या समर्थन क्रिस्तांव समर्थन कित्याक रावच जाय म्हण कांय उपकरण भोगाना गे तिणें म्हणलें उतरां ते आमचे इगर्जे मोडोवंक पुरो आमचे कुरीस मोडोवंक पुरो पूण म्हज्या काळजांत असल्या जेजूक मोडोवंक तांकां केन्नाच साथ दिना केन्नाच साथ दिना मुगेचे भावन आनी भयणीनो हो भावार्थ ही पातळी जेजू म्हजे थंय आसा जेजू म्हजे सांगत आसा आनी म्हाका ना कांय उणें तेज्या मोगांत आमी जिवंक चिंतले तर आनी ताचे सांगत आमी आसा तर खंत करची बेजाराय करची हाटे बिटे खळवळे वळवळे भोगून आमचे जिवन आमी आनीकी वायट करचे न्हय मोगाचे न्हू जेजू सांगत आसतना अर्य घडी आमी सुटसुडायन आसूंक जाय जेजूचे नांव जेचे पवित्र नांव आमी काडटा आसतना आमचे थंय नवे साव भोगूंक जाय आनी असलें बरेंपण भोगता आसतना एकलो तत्वशास्त्री म्हणटा हाव बेस्ट यू आर इन युअर लायफ तूं कितलें बरें कर तुज्या जिवान जियेताय How much percentage you can say that you have lived your life? 50%? 60? 70? या 100? तुवें तुजें जीवन संपूर्ण तरांची जर संतोष आनी उल्हासान आसा जाय संतोष आनी उल्हासाचें जिवीत तुका जाय तर तुवें हर एक घडी देवाच्या वर्त्या हजारपणांत आसा जाय देवाचें हजारपण तुजें थंय भोगता आसतना तुजें थंय निराश आसले सगळें वेता सकत भरता तुजें थंय उरपा येता उरूप येता उल्हास येता संतोष भरता आनी अशें आसतना मगाचे जायते आमचे विदोळी पयस वेतात तर जेजूचे हजारपण सदांच आमचे सांगत आसा आमी ताचे सांगता हजार आसा गे ह्या नव्या वर्सा ताणें दिले बोवा परबाची काणीक 365 days 3 दीस ऑलमोस्ट गेले आनी उरल्या 362 days आनी असल्या दिसांनी आमी संपूर्ण तरान क्रिस्ताची महिमा आनी पदवी धामाजीक तरान आमी जिये जैतरे क्रिस्ताक आमी वळखून क्रिस्त जेणे आमच्या काळजान मनान आमच्या जिवितान जावं आपरपायचे जिवीत जियेत आसतना हर एकलोय क्रिस्ताक वळखूंक हांव एक आरसो जावंक जाय कशें सम फ्रांसीस आसीस सम लोरेस आपल्या जिवितांत क्रिस्ताक वट्ट्या तरा वळखून घेतले क्रिस्त म्हाका दुसरो कोणूच ना म्हणलें एक भोगप तांचे थंय आयिल्लें देखून सम लोरेस माटतीरपणांती त्या कायलीन घालून बसता आसतना म्हणा लागलो येस कूस भाजल्या आनी एक परती आनी एक कूस भाजोवन दी भल्या कसलो तो स्पिरीट माटतीरपणांत जेजू क्रिस्ताक करे साक्षी संतोषाचे जीवन सम फ्रांसीस आसी म्हणटा इफ यू आर ऑलवेज हॅपी ट्रू जॉय विल बी विथ यू खरो संतोष तुजे ते आसा जाय तर तुवें सदांच तुज्या जिवनांत तृप्ती बघा जाय सदांच तुवें जिवनांत तृप्ती बघायचें जाल्यार सोम्याच्या पावलांनी तुवें चला जाय सोम्याचें आजारपण तुजें तें आसा जाय हर एक घडये त्यात सोम्याची कार्य तुज्या मारिपाक जाय तर मगेचे भावन आनी भयणीनो तो सोमी आमकां आपयता तेचें नांव आमी वाखाणया तेचें नांव आमी पवित्रपणान काडया आमचे वंटांनी आमच्या सगळ्या कुडींत आनी जिवितांत तो जेजू ताची कार्य क्रियात्मक करून दी कार्यात्मक करून दी आनी सुटसुटान जियोंक जाय जाल्यार बरेंपण आम्हा सर्वांक दिवन दी आमेन.
जीवन मोशे जे म्हाका दिले तुवें येपून दिता सर्वच मोशे या मुंड्या वयना सवे म्हज्या मोगेच्या बाबडेनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदे दाद्या बापा मानता तसलें सामणो मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखणी महिमे आमच्या ऐक्य पवित्र सभेच्या दवाक सर्वस्फूर मानून घेऊन प्रितीच्या बापा तुझ्या पोतान धरलेले जिविताची वाट आपली करून भगवान लोरे जमने नोंपलेल्या गोवांच्या कणापरींक आपल्या जिवाच्या संवसारान परवा करिनासतना रक्त साक्षीच्या मांडावर मायबेन जालो आणि पवित्र सभे सुभाम पीक दिवंक पावलो आसमानान आमी संवसाराचे सोडून पासत आमच्या जिवितात तुका भेटोवन दिता हांवें मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सभे आसो आमची काळजा उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उभारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद आणि सजनाच्या देवा सरकळे आणि सतय आम्ही तुका देन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ शेगुणाच्या दादल्या आणि बैलांक उपसाव दरेका काळातून तुझे पवित्र सभा नबळान सुपळ करताय तुझ्या विश्वाचे मोगाचे तू ताका साक्षी करताय तुझ्या चढाचो पण आमकां लाभच्या तुझ्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आणि आमकां ते आपल्या मागण्याची हादा देतात निरंतरी देखून सगळ्या देवता आणि जर भक्त सांगा ते तुझ्या महिमेचे कीर्तन निरंतरी गायता सर्वेस स्वर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सर्गे तुका जय जय सर्वेस्वराचे नावी येता ताता जय ओ सर्गे तुका जय जय ओ सर्गे तुका जय जय बापा खरंच तो पवित्र दोन सगळ्या पवित्रपणाची सरी तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही जणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कोडो आणि रगत आपल्या चुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आणि म्हळें हो तुम्ही समेस घेयात आणि कयात ही म्हजी कूड तुमच्या बसत समर्पूंची तेच परिच्छेद जाता ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हळें ही तुम्ही समेस घेयात आणि हांतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आणि सश्टी करोडचे रगत पातकाचे बक्षण मेळच्या तुमच्या पसत आणि समेस्त मनशा पसत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासा घरात हो पवट सगळं जेसू मेलो जेसू जीवन झाला जेजू बापा जेच्या
मोडनासो आणि पुन्हा जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास काडटा आनी व जिविताचो उंडो आनी सोडोवची कांस तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेची कूड आनी रगत आमां समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन थाव सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास करे आणि फ्रांसीस आमच्या बगेन बापाक पीटर पॉल आमच्या गोळी बापाक आणि सगळ्या याजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मगान वाडय पुन्हा जुवानपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत करे तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीक मुखामोळ फळो फावो कर आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता प्रत्येक जाण हांगासर नांव येणाक आयल्या सोमेस्तांची आमकां मरे देवाचे माये सांगती सांत जुजेचो पोती भगवंत दम दितो सांत फ्रांसीस सांत क्लारा सांत लॉरेन्स तशेंच तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो करे जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना जेजूचें नांव सदांच आमच्या जिवनांत वर्ती सकत आमकां दिता तृप्ती उल्हास संतोष आमकां भोगूंक जाय तर जेजू सांगता सदांच आमी जियोंक जाय ताणें शिकयलेलें प्रार्थना भक्तीन सांगता म्हणया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुज्या राज आमकां येवं तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळ्या पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां नेवा सर्वेच परासर वायटांतले आमकां नेवा दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या चडवंदार जेजू क्रिस्त जेणे बरोशान अतिरिक्तले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुडय आनी सर आकातांतले वाटय कित्याक सोडके पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससना सम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या दम दितामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या वावरताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमयेची शांती समाधान आनी माया मोग सदांच तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मोग आसूं एकवटाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियाते देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी मोगेच्या बाबेने नपळे आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त वर्ते नाव ते पवित्र नाव आणि जयच्या वर्त्या सक्तेंत आमी भरता आसतना पवित्र आत्मो आमचे ते कार्यारूपी जातालो आणि तस जेजू सदांच आमकां आदार दिवंक आमचे सांगता आसा हाचे जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सुम्या म्हजे भितर म्हाका भावना पण तुज्या कसोत्रान म्हाका भलायकी मेळटली
जेसू मुझा देवा जेसू मुझा राया जेसू मुझा जीवा मुझा देवा मुझा सर्वा समी म्हणटा कोण म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय आनी जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकी आसतलो. प्रार्थया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्या लोळ्याच्या काळजा बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी उपारांक उगाड आनी तांच्या गरजांक पावूंक आमचे हात पांय सुटसुटीत कर. गरिबांचे आनी त्या भक्तल्यांचे हक्क राखूं आमकां जागृत कर आनी त्या हक्का पासत कश्ट मरण लेगून आमकां तयार कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. दयेकन बसा, नवेन प्रारंभ करुया. भाऊ बहिणो, आयच्या भक्तीपणाचो तिसरो भागवो. पयलीं आमी सोम्याचें आराधन करता, मिसाचें बलिदान पेटयता आनी उपरांत आमच्या पात्रोण सालावसाचें नवेन करता. हे जावन आसा आमच्या मंगळाराचें भक्तीपण हांगासर. आनी तुमी जायतीं जाणां कश्ट कांतरी हांगासर येतात. हांगासर येवंक तुमकां त्रास जातात तरी सालावसाचेर तुमकां असली भक्त तुमी दाखोवन हांगासर आमी मागलें आमच्या पात्रोणाच्या मजतीन मेळ्ळ्या बरोवशान तुमी येता संख्यान येतात. तुमचो उपकार बावडटा, तशेंच तुमची ते समान जारी जावं दी म्हूण मागता. आयचें भक्तीपण चलयल्लो पाद्राप जावन आसा फादर रिचर्ड क्वार्टर्स. तुमकां ताची वळख आसा. जायतीं वर्सां पोट्टा डिवायन रितीर मंदिरांत ते आपली सेवा दिवन आसले. प्रस्तुत विजयी थंयसर दैवीक काकुळत्रे तीर मंदिराचे डिरेक्टर जावन आपली आत्मीक सेवा ते दितात.
जायत्याकडे वचून देवाचे उतार ते प्रकट करतात रितीत दितात आनी जायत्यांक देवाची कृपा ते वांटून आसात हांगासरी जायते पटी आयल्यात आजय आमच्या उल्या पळोवदीन ते आयले भोव अपुर्बे रितीन आराधन तांणी चलयलें मिसाचें बलिदान पेटयलें देवाचे उतार आमकां दिलें आतां क्रेग मिसाचें आशिर्वाद रिलीकेचो आशिर्वाद आमकां दितले फादर रिचर्ड तुमचो आमी उपकार बावुरता ह्या सर भक्तिकाचे नांवी तुमच्या मिसामाक हांव बरें मागतां थँक्यू फादर थँक्यू तशेंच आमच्या संगत आमचो सदांचो पाद्राप आसा फादर फ्रेडरीक ब्रदर जुनिफर हांगासर कुमसाराची सेवा तो दिता तसो उपकार बावुरतना आयचें गायन करूंक आयिल्ल्या सैमन ताच्या पंगडाक हर एका मंगळार तो दिसपाची सेवा दिता उपकार बावुरता तशेंच हें भक्तीपूर्ण आख्ख्या संवसाराक प्रगट जाता डिवायन वर्ड टी व्ही मकान हांगासर एका दिसा आमचो सुराज येता हें शुटींग करून जायतो लोक हे भक्तीपूर्ण ताच्या ताच्या घरांनी पळयतात मसुदानांक हें पसंद जाता मसुदानांक उपकार मेळटात तसोय उपकार बावुरता आमचो मिडन्याम हांगासर आमकां बरी सेवा दिता हांगासर वयर मीस अरेंज करूंक मस्तो तो वावंट काडटा तशेंच आमचो उपाध्यक्ष तशेंच हेर जायते जाण थंयसर जेवण वाडटात सगळ्यांची सेवा हांव मानून घेता सगळ्यांचो उपकार बावुरता हांगासर ह्या भक्तीपणाक कोण आदार दिता कोण जेवणां स्पॉन्सर रावता हर एकल्याचोय उपकार बावुरता देवाचें आशिर्वादां तुमचेर मागता भाऊ भयणो आज हांगासर आयिल्लीं अर्गां पटोवणी तशेंच त्या सामा वाचून सांगता ऐका एकल्याचें काजाराचें कार्य बऱ्या रितीन जाल्ले बसो देवाक अर्गां दितात दोगांक बैला गांवाक बरें काम मेळिल्लें बसो देवाक अर्गां दितात एकल्याचो मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ले बसो देवाक अर्गां दितात एकल्या बरें एग्जामांत बरें मार्क्स मेळून पास जाल्ले बसो देवाक अर्गां दितात दोगां जाणांक तांणी आशिल्लें सगळें तांच्या जिणेंत फोव जालां देवाक अर्गां दितात दोग जाण हांगासर येवन बरें जाल्यार देवाक अर्गां दितात एकल्याक आस्पत्रेन आसलो ताचें ऑपरेशन जालां तो बरो जावन येता देवाक अर्गां दिल्यान दोगां जाणांक तांच्या कुटुंबांत समाधान आयलां देवाक अर्गां दितात परगांवांत विजिटींग विजार आसल्यांक तेगा जाणांक बरीं कामां मेळ्ळ्यान देवाक अर्गां दितात 6 वर्सां उपरांत 4 जाणांक खाजारी जोड्यांक भुरग्यांचें देणें मेळ्ळां देवाक अर्गां दितात एकल्याक बरी सैरीक जाल्या देवाक अर्गां दितात एकल्याक मतीक समाधान मेळ्ळां देवाक अर्गां दितात एकल्याचें रीण पाटी बांदूंक ताका तांक मेळ्ळे पसून देवाक अर्गां दितात एकल्याक ताचेंच म्हणलें स्वंत घर फोव जालां देवाक अर्गां दितात एकल्याच्या फ्लॅटाक बरी भाड्याची पाटी आयल्या देवाक अर्गां दिल्यान जायते उपकार तुमी हांगासर आयकले भाव भयणो हे सगळे उपकार सालोरेन्सच्या मजतीन तांकां मेळ्ळ्यात म्हणून तांणी साक्ष दिल्या सालोरेन्स आमची मागणी आयकता म्हणल्यार ही जावन आमच्या भाव भयणी दिवची साक्ष ह्या सर उपकारां बसो देवाचे आमी उपकार बावडया देवाक अर्गां दिवया ताची स्तुती करया आनी ताचे तावन आनीकय आमकां बरें बरो लाबोंदी उपकार लाबोंदी मागीर एक घडीप आमचे हात उबारया आनी सोमयाची स्तुती करया मंगळा जेजू आयच्या दिसा जायत्या आमच्या भाव भयणींची साक्ष आमी आयकली जायत्या जाणांक ह्या भगेवन जाग्यार येवन मागल्या वेळार तांकां ताचे उपकार तुवें फोव केल्याय ह्या सर उपकारां बसोन आमी तुका अर्गां दिता ह्या भगेवन जाग्यार तुजी महिमा तूं दाखोवन आसाय आमच्या पात्रोन सालोरेसाच्या विशेष मजतीन जायत्या भक्तिकांक तांची त्या समाजारी करताय पिडा गुण करताय बरें काम फोव करताय बरी जिणे संगतीन दिताय भुरग्यांचे देणे फोव करताय मतीक समाधान दिताय घरान समाधान दिताय तांणी आशिल्लें सर तांकां फोव करताय ह्या सर उपकारां बसोन आमी तुका अर्गां दिता अर्गां जेजू ओक्लाप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू प्रेज द लॉर्ड थँक यू जीसस प्रेज यू जीसस हालेलुया 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 अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजान हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेसू हांव अर्गां दिता जेजू काळजान हांव ओगलाप दिता जेसू
होगळाक दिता जेजू हांव होगळाक दिता जेजू म्हज्या काळजान हांव होगळाक दिता जेजू हांव होगळाक दिता जेजू हांव होगळाक दिता जेजू काळजान ते समा एकल्याच्या घरांत समाधान राज करूंक चौगां जाणांक बरें काम फोव जावंक सेकंड PUC आनी 10th भुरग्यांनी बरे मार्क्स कान पास जावंक एकल्याच्या दांताची गूण जावंक दोगांच्या पांयांचे खिळे संपूर्ण गूण जावंक तेगांचो बाण तेर बऱ्याचीन जावंक दोगांचे फ्लॅट बऱ्या मोलाक विकून वचोंक एका कुटुंबाच्या जाग्याचे समस्या बऱ्या रितीन इत्याद जावंक एका दादल्यान वायट सवय सोडून कुटुंबान मोगान जियोंक एकल्यान ताणें चिंतिल्लीं कामां सगळीं जारी जावंक दोगांक मोतीचें समाधान मेळोवंक आस्पत्रेंत आशिल्ल्याक एकल्याक बेगीन बरें जावन घरा येवंक एकल्याचें बिझनेस बरें जावंक एकल्याची स्किन एलर्जी गूण जावंक एकल्याची शिरांची पिडा गूण जावंक एकल्याची एक विशेष ते जारी जावंक एका घरांत समाधान येवंक दोगां जाणां तांणी आशिल्लो फुडार बरो जावंक परगांवांत आसल्यार त्या जाणां बरें काम मेळोवंक एकल्याक ताज्या मोतीचें समाधान मेळोवंक एकल्यान ताणें आशिल्लें सगळें जावंक दोगां जाणांची पिडा गूण जावंक एकल्याचे विशेष त्या जारी जावंक दोगां जाणांक ताणें आशिल्लो बरो फुडार परगांवांत तांकां फोव जावंक परगांवांत विजिटींग विजार आसल्यांक त्या जाणांक बरें काम मेळोवंक एकल्याची कॅन्सर पिडा सोसूंक विशेष कृपा मेळोवंक त्या जाणां भोवंक आस्पत्रेंत आसल्यांक बेगीन तांची पिडा गूण जावंक दोगां जाणांक तांणी मागलो प्रत्येक उपकार फोव जावंक एकल्यान आमाल पिवणी सोडून बरी जिणी जियोंक दोगां जाणांक तांची कॅन्सर पिडा सोसूंक विशेष कृपा मेळोवंक हिंसर मागणी हिंसर ते समा हांगासर आमच्या सालोनसाच्या पांय तळा पडली तर थोड्यांनी प्रत्येक तीन मागणें विचारलां गायत्री म्हणल्यार स्त्रियेक भुरग्याचें देणें फोव जावंक ती विचारता नॅन्सी रॉयसन हांकां विजा मेळोवंक केविन परमनंट काम मेळोवंक आकाश MD शीट मेळोवंक एक जण आमचे भाव आस्पत्रेंत आसात एकलो ट्रेन एक्सिडेंट जावन हितेश म्हणलो सुमार ऑपरेशनां ताची जाली अजून आस्पत्रेंत आसा संपूर्ण बरो जावं ताजे कुटाम प्रती रितीन मागता विल्सन म्हणलो तोय डिस्काचे प्रॉब्लेम जावन आस्पत्रेंत मागोवंक विचारलां जेसान ताका एक्सिडेंट जावन आस्पत्रेंत आसलो ताकाय बरी भलायकी मेळोवंक मागणें विचारलां ते एक जण आमाल पिवणे सोडूंक प्रत्येक मागणें विचारतात याचो जम्यांत एक भाव आमाल पिवणे वळोवंक जाला ती पतीन प्रत्येक रितीन ताचे पासून मागता तशेंच दोग जाण परगांवान विजिटींग विजार आसात काम मेळोवंक मागणें विचारलां एकल्याच्या घरांत समाधान येवंक एक कडेन समाधान राज करूंक दोग जाणांक तांणी आशिल्लें सगळें तांच्या जिणेंत जारी जावंक एक स्त्री कॅन्सर पिडेन कश्ट जाता किमोथेरपी जाल्यार तेजो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक आजपर्यंत जाल्यार सगळ्यांक बरी भलायकी मेळोवंक तशेंच आमच्या इगर्जेचें काम आमी हाती धरिल्लें बेगीनच पोंता पावोवंक तुमची त्या समाजो उडास काडा कसले ते साम घेवन तुमी हांगासर आयल्यात कोणा पासून तुमी मागोवंक आयल्यात कोणाक तुमी मागणें बसयलां जायतीं जाणां हें भक्तीपण पळोवन आसात गांवांत परगांवांत मस्त जाणां फोन करून सांगतात आमचे पासून ती मागा फादर आमकां येवंक साथ दिना तुमचें भक्तीपण तुमचें नोवेन आमी पळोवन आसा ह्या घडये भक्तीपण पळोवन आसल्यांची ते समाज आमी तुज्या पांयां तळ्यां दवरता जायत्यांनी मागोवंक विचारलां थोडे फुडें आमकां विसर पडटा आमकां उडास आसना तांकां सगळ्यांक हांव तुका समर्पण दितां हाची भक्तीपण चलयल्ल्या पाद्र्यापाक तूं तुज्या कुरपेन बर हांगासर आमकां कुमसारा सेवा दिवच्या पाद्र्यापाक की बरी भलायकी ताच्याय जिणयेचेर तुजें आशिर्वाद घाल ह्या पुणतळा पोलनी पाकली दान दितल्या सुमेध दानींचेर तुजें बेसांव घाल आमच्या इगर्जना विकरणच्या खामाक जायते दानी आमकां मेळ्ळा शंकर हें भक्तीपण चलोवन व्हरूंक विविध रितीची सेवा हांगासर हॉलान दितात सर्वांचेर तुजें बेसांव घाल बेगीन आमकां आमचें नवें मंदीर भोव जाय शंकर सगळीं त्या समा बापा तुका आमी समर्पण दिता आमचे हात उबारया परत सरेस प्रादेवा गुलो मरया सोमयान जेजू आतां आमी आयकल्ली आमच्या भाव भयणीची सर त्या समा तुज्या पांया तळा समर्पण दिता तुजी खुशी वयतर त्या समा जारी कर सोमयान जेजू आमची खुशी न्हय तुजी खुशी जावं तुज्या खुशेक कल्ती मान घालूंक आमकां कृपा दी
कृपा आमचे दी. कष्ट परिहार कर आमचे कष्ट परिहार कर. आमच्या घरा समाधान दी आमच्या घरा समाधान आमका दी. संतोष दी जेजू आमका संतोष दी, आमचे जेजू. सर ते समाजारी कर जेजू आमचे सर ते समाजारी बरी कर. भलायकी आमका दी जेजू बरी भलायकी दी, या जेजू. नव्या वर्सा या नव्या वर्सा आमच्या कुटुंबात आमच्या कुटुंबात आमच्या फिरगेजेंत आमच्या फिरगेजेंत सगळे बरें जावन दी जेजू सगळें बरें जावं आमी दी, हातीन धरिल्ले आमी हातीन धरिल्लें. आमच्या इगर्जेचे काम आमच्या इगर्जेचें काम बऱ्या रितीन बऱ्या रितीन मुखारसून व्हरूंक मुखारसून व्हरूंक मतां पावोवंक मतां पावोवंक आमकां कृपा दी जेजू आमकां कृपा दी, जेजू. उदार मनाचे उदार मनाचे दानी आमकां फोव कर दानी आमकां जेजू फोव कर, दान जेजू. दिल्ल्यांचेर दान दिल्ल्यांचेर हजार वांट्यांनी हजार वांट्यांनी आशीर्वाद घाल जेजू आशीर्वाद घाल, आमची जेजू. मागणी ऐक जेजू आमची मागणी ऐक, आमकां जेजू. बरें कर जेजू आमकां बरें कर, आमकां जेजू. गुण कर जेजू आमकां गुण कर, सर्व जेजू. रितीनी सर्व रितीनी आमकां बरें कर जेजू आमकां बरें कर, सोम्या जेजू. जेजू सोम्या जेजू. आमी तुका उलो मारता आमी तुका उलो तुजें मारता. नांव आमी उलो मारता तुजें नांव आमी उलो तुजें मारता. नांव उलो मारलेल्याक तुजें नांव उलो मारलेल्याक आमकां समेस्तांक आमकां समेस्तांक सुटका दी जेजू सुटका दी, जेजू. सडवण दी जेजू सडवण दी, जेजू. बरें कर जेजू बरें कर, जेजू. गुण कर जेजू गुण कर, जेजू. आपोट जेजू आपोट, जेजू. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया जेजूच्या नावान बापा ही मागणी करता तुका जेजूच्या नावान बापा ये मागणी करता तुका आयचे नव्याचे गीत गावन आयच्या नव्यान प्रारंभ करूया Vocal patron saloresa naman करावा मी तुका पावतो राखणे आमच्या सर्वांच्या सरळे वाटेल ख्रिस्तायाच्या सालोरेन्साक मागणे ये जैतेवन सालोरेन्सा पवित्र सभेच्या प्रधान सेवकांनी मागीरा वरते पातयेन आनी बरोवरच्यान आमी तुजे सुशी आयल्या दयेन आमचे प्रार्थना आयक आनी तुजे जिणे बरी आमची जिणे आमी रुपीत करूंक आमकां आदार दी देवाची आनी पेलाची सदांच सेवा करूंक आमकां प्रेरण दी देवा ते आमचो बवार्थ चडय आमच्या चालत्या जिवनांत बवार्थ विरोधी आमच्या सताणण्याचे जैत व्हरूंक आमकां मजत दी तवळ तवळ पवित्र सग्रामेन आमी जोडून आमचो बवार्थ दृढ करूंक आमकां बरें मोन दी दुबळ्यांतय पिडेस्तांतय आनी गतदनांतल्यांतय उदार जावं आनी तांच्या गरजांत पावूंक आमकां दया कर पवित्र उपकरिस्तांतय आनी मागण्याच्या जिवनांत आमकां आकर्शीत कर खुर्सार केळयल्ल्या जेजुतां आमच्या जिणयेक आमी प्रेरण जोडून सर्गींच्या राजा पासत वावरूंक आमकां बळ दी आमच्या सरी वाजनाक तांणी पवित्र सभेचे मुखले कांबे आनी महान शिल्पी जावं तुजो आदार पाटय क्रिस्तवांक आनी बवातांत शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर बवार्था प्रमाणे बरी क्रिस्तांव जिणी जियोंक आनी बागी मौन मरोवन सगळ्या तुजे संगी देवाक वगळसूंक आमकां फोव जोंच्याक आमच्या गती देवा लागीं विनंती कर म्हूण आमी मागता आमेन आतां पिडेस्तां खातीर मागणें मस्त जाणां पिडेस्तांनी मागणें विचारलां आस्पत्रेंत जायते पिडेस्त वळवळतात एक्सिडेंट जावन ह्या विविध पिडेक लागून थोडे आयसीयूंत आसात थोड्यांनी आमच्या लागीं मागणें विचारलां आमच्याच फिरगेची थोडे जाणां आस्पत्रेंत आसात आमच्याच फिरगेची जायतीं जाणां घरांनी आसून वळवळतात उडाच काडा तुमच्या कुटुंबांत आसल्या पिडेस्तांचो तुमचे कडेन कोणी मागणें विचारलां खंयच्या पिडेस्तान तांचो उडाच काडया सगळ्यांक जेजूच्या गुण करचे सक्तेक समर्पण दिवया आमी एकाने एका पिडेन हांगासर आसूंक पुरो आमची पिडा शिरा गुण कर म्हणून मागया आमच्या कुटुंबांतले सर वायट जेजू पयस करून दी सदुश्टिकाय जेजू निवारून दी आमकां आपडून दी आमकां गुण करून दी आतां ह्या जागे पिडेस्तां खातीर मागणें करता आसतना भक्तीपणी आमकां जेजू आपोड आमकां गुण कर म्हणून मागया सोम्याचे नावे आमचो आदार घरांतला सगळे संसार
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो प्रार्थया सर्गींच्या बापा विभितराच्या दुखीक पिडेक कष्टांक अडचणेक सांपडल्यांतय तुझे काळीज कितले मोवाळ म्हणले तुझ्या पुतान जेजून जायती वीज अजापा करून दाखयला तेच परी तुझ्या सेवका चालो रेसन आपल्या जिनियांनी मोडणान जायती अजापा करून तीस मोवाळायलो खाक दाखोवन जायत्यांक पवित्रसभेच्या गोपान ओढून हाडली ताचे विनवणेन आमचो बाबार्थ वाडय आनी आमची पिडा गुण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी सर कश्टांतले पिड्यांतले विघ्नांतले अनवारांतले दुश्टिकायेंतले खोटेपणांतले आमकां तूं निवार हे घडी आमी उसारले आनी उसारणांतल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतरी उपकार आमकां फोव कर आनी आमकां गुण कर म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं आमेन आता रिलेकेचे आशीर्वाद आणि लास्टचे मागणे याचा करता हम पसंद विनंती कर भगवान लोरेसा ख्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पावजोनच्या खातीर सपददा देवा भगवान लोरेसाक उज्याच्या वळवळांचेर जैतवरची सगळ्यात तुवें दिली आमच्या वायट वडण्याचो उजो पळोवची सगळं आमकां दी आमी बोवाडटा जिव आनी आमच्या जिवितांत जेजू क्रिस्ता साध्य आमकां करपा दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर्पद वेदात देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन वसुन्यात क्रिस्त शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार दिमीर असले कडेच आमी मागया आमच्या इगर्जेच्या कामा खातीर एक घडी भोव दिमीर रावा आमची सगळी योजना आमच्या फिरगेजीची योजना तशेंच तुमची कुटुंबाची योजना सुमयेच्या पांय तळीन दवरया आनी सकल योजना बापा तूं जारी करून मागया आमचे शतमनोत्सव स्मारकांत सफळ जावच्याक मागणे सर्गीच्या मोगाळ आनी काकुलदारा बापा सालो रेसाक समर्पीत केल्या बोंदेल फिरगज कुटुंबान जिवनचे भाग तुवें आमकां फोव केल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता ही फिरगज स्थापन जावन 100 वर्सां समच्या ह्या बगी संदर्भार आमच्या फिरगज कुटुंबाचेर वतल्या सर बेसामा खातीर आमी तुका दिन मागता बापा आमच्या फिरगज शतमनोत्सवच्या बगी सुवाळ्यार आमी मांडून सर योजना तुज्या पांयां तळ आमी समर्पण दिता प्रत्येक जावन आमी हातीन धरिल्लें आमचें देव मंदीर नवे खतखतें योजन तूं सुपंता पावय म्हूण आमी कल्तेपणी मागता सर्वेस्पर घर बांदले नंतर वावरड आनी वावरचे व्यर्थ म्हणल्या ह्या किर्तनाच्या उतरा प्रमाणे तुजे विणे आमी आमचें देव मंदीर बांदूंक सकना आमकां हें देव मंदीर नवी खतखतें भाग फावो कर सम्या ह्या कामाक सर फिरगज घरांनी आनी दानिनी हाताक हात दिवन वावरीचें कर जो हस्त्या तोंडान दिता तो देवाक मोगाचो जाता ह्या योजनाक बऱ्या मनाचे आनी उदार काळजाचे दान आमकां फोव कर जो उदार मनान दान दिता ताका सर्वेस्पर ग्रेस्त करता ह्या दोळ मनासर दान दिल्ल्यांचेर ह्या फुडें दान दितल्यांचेर तुजी भरपूर आशिर्वादां वत आनी 100 वांट्यांनी तांकां पाठी दी तांची सर ते सामान तूं जारी कर आमचो बाबार्थ घट कर देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगांत आमकां तीर कर आमची कुटुंबां भाग्यवंत कर आमीच एक जिवे मंदीर जावन सदांच तुज्या राजांत जिवंक आमकां फोव कर आमचे फिरगज कुटाम आनी आमची सर योजना तुका आमी समर्पण दिता आनी तुज्याच आदाराचेर पात येवन आमी फुडें सरता तूंच आमकां राख आनी सांबाळ सम्या आमची सर योजना तूंच सुफळ कर आमच्या फिरगेचो शतमनोत्सव संभ्रमान आचरण करचें भाग आमकां फोव कर हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी जो जियेता आनी रास करता पवित्र आत्म्याच्या एकवटान ससनाच्या ससनाक आमेन सालो रेसा आमच्या पात्रोण सांगता आमच्या पसत सदांच जेजू लागीं विनंती कर आनी आमची सर ते सवां तूं जारी कर आमेन उबी रावया आमी आमच्या जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागया आयच्या जेवणाक पोषक रावल्यात ब्लायनी रोड्रिगस कद्री मँगलोर ताणें आज जेवण स्पॉन्सर केलां प्रत्येक जावन आमी ताचो उपकार भोगता तशेंच कुशेची काणीक दिल्या मिस्टर पिंटो बेंदूर 3000 रुपये प्रियांका डिसोजा जल्मा दिसतेचो जल्मा लेखा 3000 रुपये दान दिल्यात हांचो आमी उपकार भोगता तांचे देवाचो आशिर्वाद मागता तशेंच ह्या पुणतळाक आमच्या योजनाक पुर्णी पाकळे दान दितल्या सुमेस्तांक देव सबार वाटांनी 1000 वांट्यांनी आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण आमी मागया आनी पयल्या मरी म्हणून उपरांत जेवणाचेर आशिर्वाद मागया
मागया सुमियाच्या बडव्यान मरियेक बरी खबर हाडली आणि ते पळयतात गर्भे नमान मरियेक पेन बरुले सुमितुजे संगता श्री भितरतून सुदे मनसे बी फॉल तुझे कुशीचे इंजिजो भगेन बरे देवाची मये मोप्या गाते विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या घडी आमेन आपले सुमेची साकन तुझ्या शब्द प्रेमाचे ते इंसान नमान मरियेक पेन बरुले सुमितुजे संगता श्री भितरतून सुदे मनसे बी फॉल तुझे कुशीचे इंजिजो भगेन बरे देवाची मये मोप्या गाते विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या घडी आमेन आणि देवाचा पुत्र म्हणीसलो आणि आमच्या मध्ये तो जियलो नमान मरियेक पेन बरुले सुमितुजे संगता श्री भितरतून सुदे मनसे बी फॉल तुझे कुशीचे इंजिजो भगेन बरे देवाची मये मोप्या गाते विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या घडी आमेन भाग्यवंती देवाचे मया मापासून विनंती कर त्याच्या पासून आम्ही पासून जगते माग्या येसुम्या बडव्यान बरी कबाद दिल्लेवर वेन तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनुष्यापन कितला मी जाण जाल्याव त्याच्या कष्टाने सारे त्याच्या जीवन जनांना मी पोसे तुझे कृपा आमच्या दर्शनाने वन मी मागताव त्या ख्रिस्ताच्या रिभागाने पाता महिमा बापा गणपता गण पवित्र आत्म्या साधी तो शैतान सदा सर्वथा महिमा बापा गणपता गण पवित्र आत्म्या साधी तो शैतान सदा सर्वथा महिमा बापा गणपता गण पवित्र आत्म्या साधी तो शैतान सदा सर्वथा देवा गेल्या बडव्या म्हणजे रखण्या सर्गी दे दिलाय तुझ्या तब्येत म्हणजे महत्व वाढाय मका राग संभाळ सदया आमेन ससनाचं विश्वदी तंका येसुया निरंतर प्रकाश तांच्या भंगामध्ये समजते आमेन तुम्ही सगळी जणांत आमचो निवरात पापा देवा देण जाला फाल्यां ताच्या मटणाची रीत पापा बेनेडिक्ट सोळावो भोव खलतो पापा आपणाक असाध्य जाता आसतना कलतेपणान ताणें निवृत्ती घेतिल्ली निवृत्त जावन सुमार 10 वर्सां तो जियेलो आनी पच्या दिसा सर्गींच्या राजा गेले गडीभर आमचे हात जोडया निवृत्त पापाक ससनाचो विशय मागया ताच्या ह्या संवसारांतल्या गवळीकपणाच्या श्रेष्ठ गवळ्याच्या मणियारपणाक सहज जालें इनाम सर्वेस्पो देव ताका दिवं दी सर्गींचे सुख ताका फोव करून दी सांता भक्ताच्या वरान ताका स्वागत मेळोवन मागया आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचा दिसपत्र सदन कांदी आणि मी आमचे सुकलेले आंबक सिता तशी आमची पातकां बगोस आणि आमकां ताळ्या पडा देऊ नका कोण वायटांतले आमकां नेवा नमान मरिये कितपेन बरुले सुमी तुझे संगता श्री भितरतून सदैव आणि सदैव फॉल तुझे कुशीचे इंजिजो देवाची मये मोप्या गाते विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या घडी महिमा आमेन बापा गणपता गण पवित्र आत्म्या साधी तो शैतान सदा सर्वथा ससनाचं विश्वदी आमच्या पापा गे सुम्या निरंतर प्रकाशाचे भगवती समाधान घेऊन द्या आमेन प्रार्थना सर्गींच्या मोगाळ बापा आयच्या दिसा पासून आमी तुका अर्गां दिता हे नवे वरास तुवें आमकां फोव केल्ले खातीर आमी तुका दिन मागता आदल्या वर्सा जायते आमचे भाव भयणी आमचे सांगता आसली ह्या वर्सा ती नांत आमकां ह्या दिसाचो उजवाड हे वरास पळोवंक तुवें फोव केलां ह्या वर्सा कितें आमकां राखून आसा आमी नेणाव सगळे बऱ्याक जातले म्हणून आमी पात येता तुजे विणे आमी कितेंच करूंक शकना प्रत्येक जण आमच्या फिरगस कुटुंबा खातीर आमी मागता हे वरास आमच्या फिरगेची 100 मनोत्सवाचे वरास फिरगे स्थापन जावन 100 वर्सां संपता 100 वर्सांच्या बाबरता खातीर आमी तुका अर्गां दिता आमच्या मलगड्यांचो आमी उडास काडटा हे फिरगस कुटुंब आमकां तुवें फोव केलें आमी तुका दिन वाचता आनी ह्या फिरगस कुटुंबाक आमकां सालोऱ्यान समसो पात्रोण सांत जावन तुवें दिलाय वरतो सांत असर्यांकर असर्यांगार सांत जायत्यांची मागणी तूं हांगासर आयकता ह्या पासून आमी तुका दिन वाचता आनी आयच्या दिसा हांगासर येवन आमी भेटयल्ली मागणी तुका आमी भेटोवन दिता सर आमची त्या समाज जारी कर ह्या भक्तीपरांच्या क्रियेक आतां आमी जेवणाक घेता हें जेवण आमकां स्पॉन्सर केल्ल्याचो ह्या जेवणाक मोग केल्ल्याचो आनी ह्या पुणतळाक आदार दितल्या समेस्तांचो उपकार भोवून तांचेर तुजें आशिर्वाद मागता आमी सेवेचें जेवण तूं आशिर्वादीत कर आनी आमकां सगळ्यांक पवित्र कर भाग्यवंत कर तूं जियेतान राज करताय ससनाच्या ससनाक आमेन संदेश क्रिस्तासो जोडलोय पुरो मार्तीरासो आमार ससनी जिवितासो मोगाळ सांगलो रेसा नामान करता आमी तुका मावतूराक आमच्या सर्वांच्या वाटेर क्रिस्तायाच्या मोगाळ पुत्र सोवे ओंकार मुरी आशिर्वाद दिवं आमकां सालो रेसा
भगवान पुरुषाच्या कृपेने वर आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.